बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा, ह्या वेळा खातीर तुका आर्गां आनी महिमा. जेजू क्रिस्ता, ह्या वेळा खातीर तुका आर्गां आनी महिमा. पवित्र आत्म्या, तूं आमच्या भितर देव, तुका आर्गां आनी महिमा. ह्या वेळार पवित्र आत्म्या हांव उलोवचो तूं म्हाज्या तोंडांतल्यान उलयतलो. म्हाजी उतरां न्हू, ही तुजी उतरां जावं न्ही. आनी आमचे ओतमीक कान ओपन कर, आमचे ओतमीक दोळे ओपन कर, आनी आमचें काळीज हे तुजे देवाचें उतर घेवपाक तूं उक्तापे कर. आनी पवित्र आत्म्या, सगल्यांची काळजां तुवें शांत केल्या, ती दास्ती घेयनात म्हणून तुका आर्गां आनी महिमा दिता. तूं आमचो बरो देव. ह्या वेळार तूं हांगर हाजीर आसाय. तुजें उतर म्हणटा मॅथ्यू 18:29, ज्या जाग्याचेर दोगां तेगां म्हाज्या नांवान एकठांय आसात तुमचो राव आसा. ह्या वेळार तूं हांगर आसाय आनी हजार आनी आंच पडवे हांगर आसा म्हणून आमी मानून घेता. आनी हे देवाचें उतर जें परगट जातलें तें तेंच्या काळजान रिगलां म्हणून तुका आर्गां आनी महिमा. हें आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. भाव भयणानो, काल हांव ब्रदरीगेर आसलो आनी कालच्या दिसाक म्हाका दिसता 4 पावल्लो आनी मागीर आमी घरा रातचे ऑलमोस्ट 12 पावले घरा. आनी आमी सगळ्या घरांनी गेले. आनी तुमकां हांव कित्याक हें सांगता आनी एवरी टायम हांव कितें घडटा तें कित्याक सांगता, देवाचें उतर तुमकां पावच्या पयलीं तुमचो भावार्थ वाडोवंक जाय. काल एक भयण आसली आनी ती भयणीन कितें सांगलेलें डॉक्टरान, ती पिशी जाल्या म्हणून. तिका 2 दीस आदीं गेल्ली, ती आमी वयचे पयलीं 2 दीस आदीं ती डॉक्टराशीन गेल्ली. तिका तिचें नांव खबर नासलें, तिका तिची बर्थ डेट खबर ना, आयचो दीस कितें तो खबर ना, कांय खबर ना. आमी गेल्या तेन्ना ती आहा बसून, थंयसर आसता आमकां. आनी तिची भयण आहा बॉम्बेसान येयल्या, ती तेजी परामर्श करता. म्हणटच ब्रदर तेंचेशीन, ब्रदरीची ती मिलाक. ब्रदरान कितें केलें, एक बायल चलोन वयताली जाणटी म्हणून ताका लिफ्ट दिली. ऑपोजीट डायरेक्शनान येतालो तो, पूण ताणें पयलीं जाणटी बायल चलोन येता म्हणून टर्न मारलो. आतां हें पवित्र आत्मा घडटा. हें आतां हांव येवपाचो आहा, पवित्र आत्मा हेका आतां एक जागो दिता कोणाशीन तरी व्हरपाचो म्हणून. टर्न मारून ते बायलेक म्हणूंक लागलो, आपूण तुका खंय सोडूंक जाय, सोडूंक. ती म्हणूंक, ती आतां पळयता हेका, हो आनी आपणाक कोण आतां खंय सोडटलो. हे सायडीन वयतालो, वॉल्त मारून आपणाक बायल मनीस चिंता न्हू, हो वॉल्त मारून आपणाक कित्याक केलो. आनी जाणटी आहा ती म्हणूंक लागली, आपूण मातशी खंय वयता ब्रदर, पोस्टान वयता म्हणूंक लागलें. आपणाक मातशें पोस्ट दाखय. तेणें न्हेली पोस्टान वयताना ती तेणेन देवाचें उतर दिवपाक स्टार्ट केलें. तूं कित्याक लागून गोंया येयल्या, म्हणजे ती म्हणूंक लागली आपूण बॉम्बेची, आपूण गोंय आपणाच्या भयणीक लागून येयला. आमगेर एक ब्रदर येवपाचो आहा, ताका हाडूंक, तो देवाचें उतर दितलो. ती म्हणूंक लागली हाड. आतां फकत ताणें वॉल्त मारलेलें ते व्हरोन तें सांगलें आनी ताणें बी घातली की तिका विचारलें तुजें कितें आहा. ती म्हणूंक लागली अशें अशें. तेणें म्हणूंक लागलें आपणाशीन आमगेर एक ब्रदर येवपाचो हाडूंक, आमकां एक चान्स मेवलो. म्हणटच आमी पयलें कितें केलें, गेले. थंय आमी गेले. आतां हें सगळो तेळीस म्हणूंक लागले, डॉक्टरान सांगलां ती मेंटल म्हणून. आनी हांव तिका देवाचें उतर दिता, हांव सजमायता ताका. 1 पेद्रू 2:24 कितें म्हणटा, भावार्थ कसो येता. ती आयकता. आनी सगळे शिकवण जाली. ऑलमोस्ट आमी 1 वर देवाची शिकवण दिली तेंच्या घरांत. दोगांच मनशां, त्या दोगांच मनशांक आमी शिकवण दिता. 1 वर दिल्या, ती आयकता. आतां म्हटलें बरोवन घे कितें म्हणपाचें पळय तें, हांगर कोत्ता पळय तें, तुज्या एका प्रॉब्लमाक तूं बरोवन घे. आनी एक सांगलें तूं बरें. आनी हांवें तिका विचारलें, सिस्टर म्हटलें, आतां हांव उलयतां ते कोडे, हांव नांव नोको तेजें, हांवें कोणें आमी नांव विचारूंक ना तिका आजून पासून. सिस्टर म्हटलें तुजें नांव कितें, सॅली म्हणूंक लागली. पयलें उतर आपणाचें नांव घेतलें, नांव घेयनासली, सॅली म्हणूंक लागली. हांवें म्हटलें स्पेलिंग कर, SALLY म्हणूंक लागली. दुसरें उतर. सिस्टर बरोवपाक स्टार्ट केली, बरोवन दिलें आनी मी काडलें आनी वाज म्हटलें. आख्खे मागणें केल्लें तें वाजूंक लागलें.
कितक्या मिनटांनी मिलाक जाली? एकाच वरान. मागणें करूंक ना, देवाचें उतर दिलें. एका वरान आमी पळयलें ती सगळी रिकवर जाली एकाच वरान. डॉक्टरान रिपोर्ट कितें दिल्लो? पिशी. एका वरान जेन्ना ताका उतर सजमायता हेच भितर भावार्थ येवंक लागलो. उतर आयकता आयकता तिच्या भितर भावार्थ येवंक लागलो. पिशी म्हटलेली एका दिसान सारकी जाली. डॉक्टरान बरोवन दिल्लें ती पिशी. ती आनीक मेमरी येवची ना ताका. मातशी ती रिकवर जातली. हांवें म्हटलें तूं 15 दीस ये म्हूण. ती कंप्लीट रिकवर जावन तूं वच बॉम्बे. ती आपणाची जिवीत जियेतली एकाच वरान. मागीर तें जालें आनी आयची शिकवण. मागीर तें जाल्या उपरांत दुसऱ्या घरान गेले आमी. आनी दुसऱ्या घरान गेल्या उपरांत तिका देवाचें उतर दिलें, सगळें दिलें. थंय आमी गेल्ले, म्हाका दिसता कितल्यांक गेले ब्रदर आमी? 10:30 गेल्ले. तेंच्या घरांतल्यान आमी 11:30 भायर सरले. 10 o'clock 11:30 आमी तेंच्या घरांतल्या भायर सरले. सगळे देवाचें उतर दिलें, सगळे सजमायले. मागीर ती म्हणटा म्हाका, देवाचें उतर दिता तो खरो उतर दिवपी म्हणून आमकां कशें कळटलें? हांवें म्हटलें देवाचें उतरां भायर दिता, देवाच्या बायबलान बरयलां तो भायर दिता तो फोटींग प्रवादी. आनी तो फोटींग प्रवादी म्हटल्यार खंय आसूंक शकता. आनी हांव आयज न्हिदोंक गेलो, नाल्यार देव म्हणूंक लागलो तुजो टॉपीक तुवें चिंतलेलोय चेंज. आयज ह्या क्वेश्चन घातला पळय त्या टॉपिकाचेर. कित्याक आमी जायते जाण म्हणटा आतां तुमच्याय मनान आसतलें, वो येता आनी वो देवाचें उतर शिकयता. हेका कोणेन पदवी दिल्या? मनान जाता न्हू, मनान जाता, नॅचरल न्हू, कोणाच्याय मनान जाता. तीच म्हाका विचारूंक लागली ती, तूं खरो प्रवादी काय फोटींग प्रवादी कशें कळटलें? हांवें म्हटलें इतकें हांवें म्हटलें तुजेन आतां 1.5 वर जालें हांव हांवें देवा उतरां भायर कितें शिकयलां नाल्यार सांग तूं. आनी देव कितें म्हणटा ह्या मॅटरान तें पळोवया की कोण खरो प्रवादी. कित्याक आयज आमी घरान कोणाच्या गेलीन आयच्या दिसाक म्हणटकच हांवें ताका विचारलें, केन्ना तरी तुवें अशें मागणें केलां, जेजू ही पिडा तुवें म्हाका कित्याक दिल्या? आनी म्हटलें खरें सांग. म्हटलें फोट सांगशी तुका पातोक. तूं खरें सांग म्हटलें, तुवें केन्ना तरी अशें मागणें केलां की देवा तुवें म्हाका कित्याक ही पिडापीड दिल्या, जावंक हें दुयेंस दिलां, कित्याक म्हणून तूं म्हाका हें कोत्ताय, हे म्हाजेर त्रास येयल्या, कित्याक जेजू तुवें म्हाका हे त्रास दिल्या? अशें केन्ना तुमी मागणें केलां कोण्यान? खरें सांगा नाल्यार तुमकां पातोक. पयलें सांगता पातोक तुमकां. केन्ना तरी तो अशें म्हटलां तुमी जेजू हे पिडापीठ म्हाजेर कित्याक घातलें? 90% ऑफ द टायम म्हणटा कितें केलें? जेजूक खुर्सार चडयलें. सेकंड क्वेश्चन घातलो, तुका दुयेंस कोणेन दिला? तुवें केन्ना तरी म्हटलां जेजू हे दुयेंस तुवें म्हाका कित्याक दिलां? सेकंड क्वेश्चन घातलो तेंकां. सेकंड क्वेश्चन घातलो आनी विचारलें, केन्ना तरी तुवें अशें मागणें केलां जेजू हे दुयेंस तुवें म्हाका कित्याक दिलां? खरें सांगा पुत्तून नाल्यार पातोक तुमकां. हांव फकत देवाचें उतर तुमकां विचारता. खरें? ती म्हणूंक लागली वय. ती बायल म्हणूंक लागली वय. हांव तुमकां विचारता, केन्ना तरी तुमी हो मागणें केला जेजू हे दुयेंस म्हाका कित्याक दिलां? खरें तें सांगा. अशें मागणें केलां? कोणूय करूंक शकता. हांवूय करूंक शकता. ते बायलेन एक्सेप्ट केलें, आपणेन केलां. आपणेन हें मागणें केलां, ते बायलेन एक्सेप्ट केलें. तुमी केलां केन्ना? केलां. ती म्हणटा पळय तिका पातोक तेणें केलां, तेणें हें केलें, एक्सेप्ट केलें. पातोक ऑलरेडी देवान खुर्सार घेतलेल्या, पातकाचें फारीकपण केलां. पूण हांव कितें कोत्ता? हांवें तर मागणें केलां आनी देवाक खुर्सार चडयली. आतां तिसरें क्वेश्चन घालता, केन्ना तरी तूं डॉक्टराशीन गेलाय आनी म्हटलाय दुयेंस दी म्हाका? ह्या डॉक्टरांचीन, आमच्या डॉक्टरांचीन आमी वयता. केन्ना तरी तूं गेलाय आनी आपणाक दुयेंस दी म्हटलाय? आनी सरवंडार
सगळ्यान दोतोरांचो दोतोर तुका दुयेंस दिता आनी हो संवसारी दोतोर तुका दुयेंस दिना. मागणें सारकें आहा काय रॉंग आहा? म्हणजे देवाक आमी खुर्सार चोडयता काय चोडयना? हांव म्हणना ना तुमी वायट केलें, शिकोण आमकां ती मेवली न्हू, शिकोण आमकां ती मेवली. हांव गेल्लो म्हापसा, हांव म्हापशेचो, म्हापशा कोणाक कॅन्सर जाल्लो म्हणटच हांव ताका देवाचें उतर दिवंक गेल्लो. म्हणटच तो म्हाका कितें म्हणूंक लागलो, कॅन्सर देवान दिला न्हू, सोंसपाक जाय म्हणूंक लागलो. हांवें म्हटलें तुका कोणें सांगलें? ना आपणें आयकलां म्हणूंक लागलो. हांवें म्हटलें खंय आयकलां तें सांग. हांवें म्हटलें तूं आतां कॅन्सर तुका जाला म्हणून कोणें सांगलें? डॉक्टरान म्हणूंक लागलो. आतां तुका कॅन्सर तुजो वाडपाक तेणें मेडिसन दिला काय तुजो कॅन्सर बरो जावपाक तुका मेडिसन दिता? ना बरो जावपाक दिता. आनी म्हणपाक वाडपाक दिना तुका तो? आनी म्हटलें संवसारी दोतोर तुका वाडपाक दुयेंस मेडिसन दिना, तुजें दुयेंस मारपाक मेडिसन दिता. आनी स्वर्गासान येयला जेजू, मनीस जालो, खुर्सार आमच्या पातका खातीर गेलो, आमचे दुयेंस आपणाचे कुडीन घेतले. ताका तूं म्हणटाय जेजू हो कॅन्सर म्हाका कित्याक दिला? म्हणजे जेजू कोणें खुर्सार चोडयलो? आतां ताका शिकोण खंयसर मेवली? हांवें ताका विचारलें तुका ही शिकोण खंय मेवली? तो म्हणूंक लागलो जेजून दिला तें तुवें सोंसपाक जाय. पूण संवसारी डॉक्टर तो तुका दिना, नाजाल्यार जेजू तुका दुयेंस दितलो? ही मागणी आमी कोत्ता? नाजाल्यार चुकल्यान भाव भयणां. हांव कित्याक दाखोवन दिता तुका हें म्हाका विचारलें म्हणून. हें हांव वयता थंयसर पळयता, वयता थंयसर होच क्वेश्चन म्हाका विचारता की जेजून दिला दुयेंस म्हणटच ती आमकां सोंसपाक जाय. जेजून तर दुयेंस दिलें नाल्यार खुर्सार गेलो कित्याक ताणें ते गाये घेतले? भाव भयणानो खंय नियाळ आमचो? म्हाका तर सांगलें हें कोणें पॉयजन म्हणून हांव पियेतलो? हांवें पियेतलो उदीक? पिवचो ना न्हू. आनी जेजू तुका पॉयजन दिता आनी तुका कोणें सांगलें पॉयजन म्हणून तूं पियेतली? कित्याक आतां आमी हांगा सगळीं इस्कॉलान गेल्लीं, सगळीं आमी इस्कॉलान गेल्लीं. 2 + 2 आमकां शिकयले 5, आन्सर 4. ही सगळ्यांक खबर आहा. आमकां शिकयले 2 + 2 = 5. आतां आमकां शिकयलां म्हणटच हांव कितें म्हाज्या काळजान कितें आहा? 2 + 2 5. सारकें सगळ्यांक कळ्ळें एग्जाम्पल. 2 + 2 = 5. एक जाणवार मनीस येता आनी म्हाका शिकयता 2 पळय हे म्हणटा कावंट कर 2 आनी हे 2 कावंट कर. कितके जाले? 2. हांव मेजता 1 2 3 4. अरे 4 मरे म्हणटा. हांव तुका तेंच सांगता, हो तो डॉक्टर तुका दुयेंस दिना आनी हो जो आमच्या खातीर गेलो मेलो खुर्सार तो दुयेंस कसो दितलो? म्हणजे तुका कितें सांगता तें तूं आयकताय. तूं तें पयलें देवाच्या उतरान बरयलेलें आहा नाल्यार म्हणून आमी सांगता तें आयकता. हे भयणीन म्हाका तोच क्वेश्चन केलो आनी देव म्हणूंक लागलो आयज शिकोवन तूं ही घेतलो. आयज तूं शिकोवन ही घेतलोय कित्याक परचेक कळोंक जाय देवान कितें केलां तें तुका कशें कळटलें? खंय बरयलेलें आहा? देवान कितें केलां पळय तें खंय बरयलेलें आहा? देवान आमच्या खातीर कितें केलां तें खंय बरयलेलें आहा? पवित्र पुस्तकांत. देवाक तो तुका देवाच्यो मांडण्यो देवाचो कोरार तुका जाणा जावपाक जाय पवित्र पुस्तकान आहा. पूण तुजेशीन कोरार ना. तूं कोणाचें आयकलाय पळय तें तूं उलयताय आनी तुज्या तोंडांतल्यान कितें भायर सरता? मरण. प्रोवर्ब्स 18:21 पयलें वा सिस्टर. तूं कितें उलयताय ताच्या वेल्यान तुमचेशीन बूक ना? गाडयेन म्हाज्या बूक आहा. हे स्क्रिप्चर बरोवन घ्या नाजाल्यार तुमी आयकतलीं उठून वयतलीं आनी कांय जावचें ना. बरोवन घ्या. कोणाक बरोवंक जायना नाजाल्यार नो प्रॉब्लम, पूण कोणाक बरोवंक जाता बरोवन घ्या. आनी पवित्र पुस्तकूय हाडून येताना तूं वाचताय न्हू घरा कोणाक अंडरलायन करपाक बरें जातलें. हांव कालच्या घरान गेलो 1 पेद्रू 2:24
ताका म्हाका दिसता उणें उणें 15 मिनटां मेळोंक ना, पूण हांव शांतीन बसलो. हांवें म्हटलें ताका सोदूनी 15 मिनटां लागली ताका 1 पेद्रू 2:24 पावपाक, पूण हांव शांतीन बोल्लो. हांवें म्हटलें सोदूनी, हांव सांगचो ना खंय आहा पळय तें. 15 मिनटांनी सोदून काडलें. म्हणचो 1 पेद्रू 2:24 बायबलान खंय आहा पासून तुका कळचो ना, कित्याक तूं केन्ना बायबलाक हातूच लावंक ना. पूण देवाचें उतर ना नाल्यार मागणें करूंक शकनाय तूं. आतां तुका हांव दाखोवन दिता कितें वाचता पळय तें. तूं कितें उलयताय ताच्या वेल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता. म्हणटच तुज्या उतराचो कोण बरयता तें काय सर? तुवें मानून घेवंक जाय. Proverbs 18:21. राव पयलें वाटून बूक वाटून कोण 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 बरयता तें बरोवन घ्या. कोणाक जायना नो प्रॉब्लम. मागीर तेंच्या कडल्यान तुमी एकामेकाक शॅर करा. पेन दी आनी होच बूक मागीर तुमी हाडा डेली. एकाच बुकाचेर जावन मोडणी 18:21 वड. मोडणी 18:21 वड. मोडणी MHONNEO. आतां वाच. तूं कितें उलयता सारकें स्लो वाच, एक एक उतर वाच. ताच्या वेल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता. म्हणटच तुज्या उतराचो परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय. म्हणटकच देवाचें उतर म्हणटा. आनी ही क्रिस्तांवपणाची बुलेट, आमच्या घनांक बुलेट आसता न्हू, ती क्रिस्तांव जिविताची बुलेट, इंटू ब्रॅकेट बुलेट म्हणून घाला क्रिस्तांव जिविताची. हें उतर सगळ्यान इम्पॉर्टंट. 18:21 18:21 18-21 कर. ही आमच्या क्रिस्तांव जिविताची ती बरय ताका ब्रदर तूं. 18:21 ही बुलेट म्हणून बरया. बुलेट ऑफ क्रिश्चियन लायफ. इट्स अ बुलेट ऑफ क्रिश्चियन लायफ. जिवीत आनी मरण म्हाजे जिबेर आसा, आनी दुसऱ्या जाग्याचेर ना. देव म्हणटा आपणें तुजी पदवी तुजे जिबेन घातल्या. तूं जिविताचें उतर उलयशी तुका जिवीत मेवतलें. तूं मरणाचें उतर उलयशी मरण मेवतलें. एग्जाम्पल दिता. आंब्याचें झाड घातलें कितें येतलो? कितें येतलो? आंबो. पोपायेचें झाड घातल्यार कितें येतल्यो? पोपाय. दुसऱ्या जाग्याचेर तुज्या घरान शांती ना आनी तूं कितें म्हणटा? म्हाज्या घरान शांती ना, म्हाज्या घरान शांती ना, म्हाज्या घरान शांती ना. तुज्या घरान कितें येतलें? बी कसली घालताय? शांती ना. तुज्या घरान शांती येतली? बी कसली घातली? शांती ना. ही बी घातली तुवें शांती ना, शांती ना, शांती ना. आनी देवाचें उतर म्हणटा की जॉन 14:27 म्हणटा कितें म्हणटा? तूं बाहेर जाणा. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तसली शांती हांव ती तुमकां दिना. तुमचीं काळजां उचांबोर जावन दिवं नाकात. देव म्हणटा शांती आपूण तुमकां दिता. म्हजी शांती तुमचे सवे हांव दवरता. संवसार दिता तशें न्हू. तुमी तुमचे काळीज उसामाळ करिनाका. पूण हांव बी कितें घालता? म्हाज्या घरान शांती ना, म्हाज्या घरान शांती ना, म्हाज्या घरान शांती ना. आनी तुज्या घरान शांती येवची ना. कित्याक हें उतर उलयलें तें सैतानाचें. आनी देवाचें उतर म्हणटा तुका शांती आहा. आनी त्या जाग्याचेर कितें कोत्ताय तूं? शांती ना. आनी तूं कितें म्हणटाय? जेजू तुजें उतर म्हणटा म्हाज्या घरांत तुवें म्हाका शांती दिल्या. संवसार दिता ती शांती न्हू, ही शांती तुजी परमनंट. ही शांती आनी म्हाका खोती हुस्क्या काडपाची गरज ना. ही डेली तूं म्हणटाय तुज्या घरान शांती.
आतां तो कशें घडटलें तुवें चिंतपाचें ना. देवाचें उतर म्हणटा म्हाजें उतर आपूण राखता. तो म्हणटा म्हाजें उतर तुज्या तोंडार घाल. 1 Peter. तुजो वरगूण संदेश दिवपाचो. तो देवाचो संदेश म्हूण वळखून तुजो संदेश दी. तुजो वरगूण सेवा करपाचो. देव दिता ती गोठायेन सेवा कर. हे भाशेन सगळ्या वस्तूंनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक वाखाणी मेळटली. देवाचें उतर हांगर कितें म्हणटा तुज्या तोंडार म्हणटा जें आसपाक जाय म्हाजें उतर. तूं कसली सेवा कोत्ताय म्हाजे ताकतीन तूं सेवा कर. तोंडार तुजें उतर म्हाजें आसो न्ही. कसलेंय तूं काम करताय म्हाजे ताकतीन तूं कर. तुजे ताकतीन करिनाका. पयलें देवाचें उतर तुज्या तोंडार आसूं न्ही. दुसरें तुजे ताकतीन करिनाकाय. म्हाजी ताकद तुका दिता ते ताकतीन कर. कित्याक देव तुका ताकद दिता. उतर देवाचें आसलें की ना तुज्या तोंडार देव तुका ताकद दिता. कित्याक लागून दिता. देवाक जावनी महिमा आतां आनी सदांच सदां आमेन. हें देवाचें उतर म्हणटा. म्हणटच तूं कितें कोत्ताय जेजू तुजें उतर म्हाज्या तोंडार आहा. तुजे ताकतीन हांव चलतां. सदांच सदां तुका महिमा आमेन. आतां कितें जालें देवाचें उतर तुज्या तोंडार आहा म्हणटकच घोडून कोणें हाडचें पडलें देवान. तुवें बी घातली देवाच्या उतराची. घोडून हाडपाचें काम देवाचें. सारकें सिंपल आहा. बी घालताय तसलें फळ मेवतलें. प्रॉब्लम उलयले प्रॉब्लम येतले. तूं तर म्हटलें हांव गरीब 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 सैतान तुका गरीबसाणीन बांदतलो. आनी देवाचें उतर म्हणटा 2 कोरिंथकारान 8:9 म्हणटा आपूण गरीब जालो तुमी गिरेस्त जावपाक. आनी तूं कितें म्हणटाय गरीब गरीब आमी गरीब आमकां खावपाक कांय ना आमकां पिवपाक कांय ना. तुका खावपाक कांय मेळचें ना पिवपाक कांय मेळचें ना तूं गरीब उरतलो. कित्याक हें उतर सैतान घेता आनी तुज्या लायफान घडोवन हाडटा. कित्याक 2च राज आहात. एक राज हा देवाचो एक राज हा सैतानाचो. तुवें तर देवाच्या राज्याचें उतर उलयलें देव सांबाळटा. देवसाराच्या राज्याचें उलयलें तो तें घडोवन हाडटा. दोनूय घडोवन हाडपाक खंयचें उतर उलयता. हांव म्हणना तूं गरीब नाय पूण तूं कित्याक उचारिनाय देवाची. देवान तुका बासवणी दिल्या आनी देवाचो करार तुज्या वांगडा. देव म्हणटा तूं उलय तूं गरीब जालोय जेजू हांव गिरेस्त जावपाक. आनी तुवें म्हाज्या कामाचेर आशिर्वाद घातलाय. हांव कितें कोत्ता तें वाडटा आनी चोडटा. कितें केलें तुवें देवाचें उतर घेतलें उलयलें. आतां तूं उलयताय तूं गिरेस्त म्हणून आपूण डिक्लेअर कोत्ताय. देव म्हणटा तो आपणाचें उतर उलयता आपूण घडोवन हाडटलो. देव तुका गिरेस्त कोत्तलो. कसो कोत्तलो तें हांवें चिंतपाचें ना. तो तेजो प्रॉब्लम. हांवें तुमकां गेल्या विकान सांगलां. हांवें सोडून 1 म्हयनो जावंक ना. म्हाका सॅलरी एका म्हयन्याक 1 लाख सॅलरी आसली. एका म्हयन्याक 1 लाख मेवतालो म्हाका. आनी देव म्हणोंक लागलो तुका 1 लाख मेवतलो मरे. आपूण तुका 1 लाखाक 4 लाख दिले नाल्यार. आनी म्हाका पयल्याच म्हयन्याक 4 लाख दिले. कशें दिलें हांवें चिंतूंक ना. तेणेन दिलें न्हू. हांव आनी जास्ती कित्याक काडूं. म्हाका 1 लाख मेवतालो थंयसर म्हाका 4 लाख दिले. कशें दिले देवाक तूं कशें दितलो कशें येतलें हांवें चिंतूंक ना. म्हाज्या एकावंटान 4 लाख येयले. म्हाका जास्ती करपाची गरज ना. खंयसरल्यान येयले कोणेन घातले तें हांव नको. हांवें कोणाशीन मागोंक ना. पूण म्हाज्या एकावंटान 4 लाख येयले पयल्या म्हयन्याक. आनी पयलो म्हयनो हांव भायर सरलो सगळ्या गोंयान भोंवपाक. आनी खंय आपयता थंय वयता. 2 लोक आसूंक 4 लोक आसूंक. सुबेज लोक आसता बरो कित्याक लोकांक खूब लोकांक मेवता. तुमी येतान एका मनशान 2-2 जाणांक हाडपाचें तेंकांय वाड मेवतली. कित्याक आतां देवाचें उतर फुडें वचत रावता. आनी हें उतर उलयता त्या भावार्थाचें. सिस्टम तीच. कसली बी घालताय तुका फळ मेवतलें. कित्याक देव म्हणटा तुज्या तोंडान आपणें पदवी घातल्या. देवाचें उतर उलयताय काय देवसाराचें मांडण्यो. तो म्हणटा तूं गरीब. देव म्हणटा तूं गिरेस्त. तूं आतां आपूण गरीब 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 म्हणटलो तुका तो बांदपासान बांदतलो.
आनी गरीब करतलो. आनी ताका लागून आमी गरीबसाणीन जियेता. कित्याक आमकां खबर ना प्रॉब्लमांक सोल्युशन कितें. जेन्ना प्रॉब्लम आहा देवाचें उतर घेता जाल्यार तूं उलोवंक लागता तूं गिरेस्त जाता. कसो जाता तो हांव नोको. हांवें कितकेच जाणांक पयलें गिरेस्त जालें. हांव हें आतां देवाचें उतर शिकयता पळय तें एकलो 25 लाखाचो लोन आहलो. 15 दीस म्हटले 25 लाखाचो लोन क्लियर 15 दिसांनी. आमचो सावंड कोत्ता तो भाव पलिनोन आमचो सावंड तो कोत्ता. हेणें पयलो आसतलो. सावंड कोत्ता आमचो 25 लाखाचो लोन आहलो. देवाचें उतर दिलें. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देफ फ्री. हांव गिरेस्त मनीस. कोणेन पळय पयशे तेजे ताका नागयलो देव वचोन तेशीन उलयलो तूं बऱ्यान तेजे पयशे फारीक कर नाजाल्यार तुजो धंदो कवर जातलो. 15 दिसांनी तेजे पयशे फारीक केले. 25 लाख तेजो क्लियर केलो. 15 दिसांनी 25 लाखाचो लोन. कसो जालो. देवाच्या उतरान. देवाचें उतर उलोवंक लागलो. 15 दीस उलयलो. 15 दिसांनी लोन क्लियर. भाव भयणां घडलेल्यो गजाली सांगता. सगल्यो रिकॉर्डेड आहा. म्हाज्या चॅनलाचेर आहा. ह्यो टेस्टमनी म्हाज्या चॅनलाचेर आहा. ब्रदर रॉयस टेस्टमनी म्हणून आहा. पूण तो इंग्लिशीन उलयला. इतकें इंग्लीश स्पिकींग तो इंग्लिशीन उलयला पूण टेस्टमनी दिल्या. हांव हे बेश्टेच सांगना तुमकां. ह्यो सगल्यो पळय जाल्या मिलाग्री त्यो सगल्यो रिकॉर्डेड आहा. म्हणटच आमी आमचे शिकवणेचेर या लोक विचारता तूं खरोच प्रवादी म्हणून कसो कवतलो. ते देवाच्या उतरान पळोवया. देव कितें सांगता पळय तो आमकां. कोण खरो प्रवादी पळय तो. म्हणटच आमी या बरोवन घेया. मॅथ्यू 7 मार्क 7 4-5 स्टार्ट कर सिस्टर. मार्क 7:5. म्हणटच फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें जाणट्याच्यो चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात. पूण मेड्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात. ताणें परतिपाळ तांकां सांगलें. 5 वाजलोय न्हू. म्हणटच फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें जाणट्याचे चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात. पूण मेड्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात. पुरो. हे फाराजी आनी स्क्रायब हे कोण खबर आहा तुमकां. हे फाराजी आनी कितें म्हणटा ते दोमशास्त्री आनी फाराजी कोण हे खबर आहा तुमकां. फाराजी म्हणजे कोण पळय ते. हे देवाचें उतर परगोट कोत्ताले. देवाचें उतर शिकयताले पळय ते. म्हणटच हे कोण देवाच्या उतराचे जाणवार. आयच्या काळार तांकां आमी पाद्री म्हणटा. त्या काळार तांकां फाराजी आनी दोमशास्त्री म्हणटाले. आयच्या काळार तें नांव चेंज केलां. आमी तांकां पाद्री म्हणटा. आतां पाद्री देवा लागीं विचारता तुजे शीस हात कित्याक धुयना. तुजे शीस हात कित्याक धुयना. आनी आमच्या जाणट्यांनी जे करून दवरलां ते कित्याक सांबाळूना. जाणट्यांनी जे करून दवरलां तो देवाचें उतर न्हू ते. तो ट्रेडिशन म्हणजे कितें बरयलां थंय चाल्यो. चाल ती देवाचें उतर न्हू ती. चाली जाणट्यांचे चाली प्रमाणे कित्याक चलना. म्हणटो जेजू तांकां सांगता. कितें फुडें सांगता तें पळोवया. आतां कळ्ळें तुमकां. धर्मशास्त्री कोण पळय तो धर्म परगोट करपी तो धर्मशास्त्री म्हणजे ह्या आयच्या काळार पाद्री. आनी फाराजी म्हणजे कायदे शिकयताले. ते तेन्ना इग्रोज मात नासली. अशे घरांनी सिनेगा म्हणून आसताली ज्या जाग्याचेर सगलो लोक एकठांय जातालो. ते देवाचें उतर थंयसर परगोट कोत्ताले. फाराजी आनी दोमशास्त्री म्हणटच ते परगोट कोत्ताले थंयसर देवाचें उतर. आनी जेजूय थंयसर वयतालो आनी देवाचें उतर परगोट कोत्तालो. हे आतां जेजूक कोनशान घालूंक सोदता. तुजे शीस जेजूक विचारता तुजे शीस कित्याक कोत्ता.
जेजूक आतां बोटां दाखयता तुजें शीस कितें कोत्ता हात कित्याक धुयनात जे जाणट्यान करून दवरलां हें तें कित्याक तुजें शीस पाळिनात म्हणून जेजूक हिसाबता आनी जेजू तांकां कितें सांगता तें पळोवया. ताणें परतीपालोवन तांकां सांगलें, इजायस तुमकां दोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें. तर अशें बरोवन आसा, ही पोरसां वोटांनी म्हाका वाखाणटात, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. कितें म्हणटा जेजू? पयलें म्हणटा जेजून म्हटलें. आतां थंयसर कितें म्हणटा? ताणें म्हटलें म्हणजे जेजून म्हटलें. ताणें तो जेजून म्हटलें आयजाया हो प्रवादी तुमचे विशीं सारकें बरोवन दवरलेलें. धर्मशास्त्री आनी फारेजांवा विशीं ताणें सारकें बरोवन दवरलेलें. तुमी जी उचारणी कोत्तात ती तुमची तोंडाची, काळजान तुमच्या कांय ना. आतां हांवें मागणें केलां तेन्ना तुमी आयकलां हांवें कितें मागणें केलां ती. आतां हांवें मागणें केल्लें पळय हें उतर तेंच्या काळजान रिगोनी. हें म्हटलेलें हांवें. हें उतर जें हांव उलयतलो जेजू तें तेंच्या काळजान रिगोनी. कित्याक काळजान ना, तोंडांतल्यान उचारणी केली ताका कांय फायदो ना. जेजू म्हणटा तुमची उचारणी फकत तोंडान, काळजान ना. तोंडांतल्यान तुमी उचारतात जेजू 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 म्हणून, पूण म्हणटा तुमच्या काळजान जेजू ना. कित्याक काळजान सान तुमी मानून घेवंक ना. हें जेजू म्हणटा, ही जेजूची उतरां, ही म्हाजी उतरां न्हू, ही जेजू म्हणटा पळय ती उतरां. तुमी फकत उचारणी तुमच्या ओंठा वयल्यान कोत्तात. आनी भाव भयणांनो अजून पासून आमी ओंठा वयली उचारणी कोत्ता. आतां आमच्या बापा म्हणटात आमी, आमच्या बापा म्हणटा डेली म्हणटात आमच्या बापा. कितके जाणांक खबर आहा आमच्या बापाचो मिनींग? आमच्या बापाचो अर्थ कितक्या लोकांक खबर आहा? मिनींग म्हणजे अर्थ न्हू. अर्थ कितक्या लोकांक खबर आहा आमच्या बापा ह्या मागण्याचो? आमच्या बापा ह्या मागण्याचो अर्थ कितक्या लोकांक खबर? अर्थ खबर ना म्हणजे तुज्या काळजान सान येवंक ना, तोंडांतल्यान. सगल्यांनी म्हटलें आतां आमी तर म्हणोंक, हांवें तर तुमकां म्हणोंक लागला आमच्या बापा म्हणोया. तूं खंयसरल्यान म्हणटलें? तोंडांतल्यान म्हणटाय तूं, काळजान ना तुज्या. काळजान सोजमणी आयल्या उपरांत तोंडार आसपाक जाय. देवाचें उतर कितें म्हणटा? जें तुज्या काळजान आहा तें तुज्या तोंडार आसतलें. फकत तर तुवें तोंडाची उचारणी केली, काळजान ना, जाल्यार देव कितें म्हणटा? तुवें फकत म्हाजी तोंडाची उचारणी केल्या, काळजान तुज्या उचारणी म्हाज्या ना. हांव म्हणना, तुमी म्हाका तिडकीन बा पळयनाकात. हे जेजू म्हणटा पळय तें सांगता हांव. म्हाजी उतरां न्हू, ही जेजून बरोवन दवरल्या पळय तीच उतरां. तूं वा सिस्टर आनी एकदां, नाल्यार ती सोजमाक हांव म्हणटा म्हणून. ही पोरसां ओंठांनी म्हाका वाखाणटात, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. कळ्ळें तुका? काळजान ना, पयस आसा काळीज, पूण तोंडांतल्यान उचारता. आतां पादेकारान म्हटलें सगळे आमच्या बापा म्हणाया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज. आमी कितें केलें? तोंडाची उचारणी केली आनी सगल्यांनी तोंडाची उचारणी केली. पूण देव म्हणटा तोंडाची उचारणी सारकी केल्या तुवें, आपूण तें म्हणना, पूण काळजान हांव तुज्या कडल्यान पयस आहा. परत सांगता, हांव म्हणना, जेजू म्हणटा. आनी जेजू तर म्हणटा नाल्यार तो देव कितें म्हणटा तें सारकें म्हणटा आसतलो. नाजाल्यार तो फोट उलयलो नाल्यार ते फाराजी फोट उलयले आनी धर्मशास्त्री फोट उलयले. पूण हे जेजू म्हणटा तुमच्या ओंठाचेर म्हाजें उचारणी आहा, पूण म्हाज्या काळजा कडल्यान तुमी पयस आहात. मागीर फुडें कितें म्हणटा तें पळोवया. 7वी वास. मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशीं शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करतात. कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा तुमी जी म्हाजी पुजा कोत्तात, जो तुमी म्हाका वाखाणटात, तुमी म्हणटा डोंगी. पोलकी पोलकी म्हणजे डोंगी. पोलक्याचें मिनींग डोंगी. आपणाची डोंगी पुजा कोत्तात तुमी. आपणाक डोंगी आपणाक. हांव म्हणना, पुतून सांगता, जाल्यार म्हाजेर प्रेशर वाडयनाका. ही म्हाजी उतरां न्हू, ही जेजून उलयलेली उतरां. हे कुतर पासून हांव एड करिना हितून. कित्याक फाल्यां कितें म्हणटले?
त्या भावान सांगला ना ना हे जेजू उलयला पळय तीच उतरां उलयता हांव एक उतर एड करिना. पोलकी म्हणजे डोंगी हेंच हांवें एड केलां, फकत मिनींग सांगला. पोलकी म्हणजे डोंगी म्हणजे तुमी डोंगया भाशेन आपणाक तोंडांतल्यान पुसतात. आनी कितें केलां तुमी फुडें कितें म्हणटा सिस्टर, कितें केलां तुमी? देवाची आज्ञा साडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात. देवान जी आज्ञा दिल्या, जेजून जी आज्ञा दिल्या ती तुमी सायडीक घातल्या आनी मनशान जें केलां हात धुवपाचे, हे मागणें करपाचें तें मागणें करपाचें तें तुमी फुडें केलां. मनशान जें बरोवन दवरलां पळय तें, देवान बरोवन दवरलां तें तुमी सायडीक काडला आनी मनशान बरोवन दवरलां तें तुमी फुडें केलां. पुत्तून सांगता हांव म्हणना जेजू म्हणटा. म्हणटो जेजू सांगता तुमी रॉंग धरतेर तुमचो, आनी ताका लागून तेणें म्हाका विचारलें. म्हणटकच हांवें तिका हें सांगलें, पोलके कोण दिता तो तुका कसो कळटलो? देवा उतरां आड दिता नाल्यार ते पोलके म्हणून जेजू म्हणटा. ती म्हाका विचारता आतां खरो प्रवादी कोण? तूं खरो प्रवादी काय तूं पोलको प्रवादी? तूं म्हाका सांग. हांवें सांगलें हांव तुका हात धुवपाचें सांगना, हांव तुका पांय धुवपाचें सांगना, हांव तुका देवाचें उतर सांगता. हांवें तुका सांगोंक ना तूं हात धुयनासतना काय जेयनाकाय गे, तूं हें करिनासतना हें करिनाकाय, हांवें तुका तें सांगना. हांवें तुका देवाचें उतर सांगलां. आनी देव सांगता तूं कितें करताय तें आपणा कडल्यान पयसाय, तूं फकत आपणाक वोटांनी बसताय आनी मनशान जें करून दवरलां त्यो भासावण्यो त्यो उलयताय आनी देवाच्यो भासावण्यो तुवें पयस घातल्या. हे जेजू सांगता. आतां हांवें बोटां दाखयलीं काय जेजून बोटां दाखयलीं? कोणें बोटां दाखयलीं? आनी ती म्हाका बोटां दाखयता. हांवें म्हटलें बाबा पळय हांव तुका उतरान सांगता, कोण कोणाक बोटां दाखयता पळय तो. ती आतां अजाप हें उतर बरयलेलें आहा म्हणून. तुमकां कितक्या जाणांक खबर आहली हें उतर बरयलेलें आहा म्हणून? केन्ना आयकलां तुमी हें उतर बरयलेलें आहा म्हणून? आहा न्हू. म्हणटकीर आतां डोंगी कोण? कोण देवाच्या उतरां आड टिचींग दिता? कोणूय जावं तो कोणूय आसूंक. मागीर हांव तर दिता देवाच्या उतरां आड टिचींग, हांव डोंगी. कोणूय आसूंक शकता तो. देवाच्या उतरां आड दिता, देवाच्या उतरां भायर दिता तो डोंगी म्हणटा देव. कोणूय जावं तो, कितकी वर्सां तो देवाचें उतर परगट करूंक, देवा उतरां तर आड परगट करता तो जो आसा डोंगी सैतानाच्या राज्याक काम करता. आतां तो खंय आसूंक शकता, तो खंय बसोंक शकता, तो 20 वर्सां देवाचें उतर दिवंक शकता, 50 वर्सां देवाचें उतर दिवंक शकता, पूण देवा उतरां तर आड उलयता जाल्यार तो डोंगी जेजू म्हणटा. म्हणटा काय हे जेजून म्हटलें काय आनी कोणें म्हटलें? सारकें मानून घेता तुमी जेजून म्हटलें म्हणटच. फुडें वाचुया जेजू कितें म्हणटा पळय तो. आनी तांकां म्हणलें आपली चाल सांबाळचे खातीर देवाची आज्ञा कुशीन काडून कितले म्हूण हुशार तुमी. देव कितें म्हणटा? कितके हुशार ते पळया म्हणटा तुमी. आतां हो पुतून जेजूच म्हणटा कितके हुशार ते पळया म्हणटा. आपणाची आज्ञा काडल्या, कुशीन धरल्या आनी मनशाची आज्ञा फुडें घातल्या आनी ती चलयता तुमी. आनी बोटां कोणाक दाखयता? जेजूक. तुजे शीस हात कित्याक धुयनात? आनी देव म्हणटा आपल्यान आज्ञा धरलेली ती आज्ञा तुमी सायडीक काडल्या, तुमच्यो आज्ञा तुमी चालू केल्या आनी बोटां म्हाका दाखयतात. कोण्यान खुरसार कोणाक चडयलो? कोण्यान खुरसार कोणाक चडयलो? देवान चडयलो काय आमच्याच लोकांनी देव खुरसार चडयलो देवान? आनी आमी चिंतात कोण चडयतलो म्हणून. ऑन भावार्थी कोण म्हणटलो मुस्लीम आमकां त्रास करता, कोण म्हणटलो ते हिंदू आमकां त्रास करता, कोण हांगोर हिंदू आनी कोण मुस्लिमा तो धोरोप शास्त्रांक ब्लेम करता. तो
आपणाच्या लोकांक ब्लेम करता. हांगर हूंय म्हणटा तो ओन भावार्थ्यांनी केले, तो म्हणटा फाराजी आनी धर्मशास्त्री. आपणाचे मनीस आपणाक खुर्सार चडयता म्हणटा, आनी कोणेन खुर्सार खऱ्यांनीच चडयलो देवाक. देवाचें उतर म्हणटा धर्मशास्त्र्यांनी आनी ज्यूच्या लोकांनी आनी फारिसांनी देवाक खुर्सार चडयलो. जेन्ना देव खुर्सार घातला तेन्ना कोणेन घातलो? धर्मशास्त्रान म्हटलें ताका खुर्सार चडय. तेणें म्हटलें तेजी सगळीं पातकां ताका खुर्सार घालता ती आमच्या भुरग्यांचेर आसा. आनी जेजू तेन्ना ओगीत रावलो, कित्याक जेजूक वचपाक जाय आसलो खुर्सार आमकां सोरोवन दिवपाक. तेणें कोणाचेर आड उलोवंक ना आनी खुर्सार गेलो आनी म्हटलें बोगोस तांकां सायबा ते नको ते कितें करता पळय ते. इतकें करूनय तो म्हणोंक लागलो बोगोस तांकां सायबा ते नको ते कितें करता पळय ते. पूण खुर्सार चडयलो कोणें आनी आजुनूय कोण चडयता? तूं देवाचें उतर नकोय भाव भयणानू. तूं 14 जियेतले ताका लागून देव म्हणटा आपणाची आज्ञा तुमी सायडीक काडल्या आनी तुमचे जे तुमी जे करून दवरला ते तुमी फुडें करता. हे जेजू म्हणटा. फुडें वा सिस्टर. तर मोजेसान सांगलां, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी बापायक ओ आवयक शिरापतात तो मोरो वचूं. आतां जेजू सांगता कायदो पयले 5 बूक कोणें बरयले? पयले 5 बूक मोजेसान बरयले. पयले आमच्या बायबलाचेर जे 5 बुकां पवित्र पुस्तकाचेर ते मोजेसान बरयले आनी मोजेसान कायदो बरयलो. हो कायदो जो बरयलोलो तो देवान 10 मानामांत दिल्ले ते मोजेसाक दिल्ले. तो गेल्लो वयर देवा वांगडा दोंगरार आनी मोजेसान ताका देवान ताका बरोवन दिले देवान. आपणेन बरोवन दिले, मोजेसान बरोवंक ना. देवान बरोवन दिले मोजेसाक हे 10 मानामेंत. तितून एक मानामेंत तुवें तुज्या आवय बापायचो परामर्श करपाक जाय. हो मानामेंत म्हणटो देव कितें करता? तो सांगता मोजेसान तुमकां दिल्लो कायदो आवय बापायचो परामर्श करपाक, तो तुमकां करपाक नाका. आवय बापायचो परामर्श करपाक नाका. बोटां म्हाका दाखयता. जो कायदो मोजेसान बरोवन दवरलेलो, जे हांवें बरोवन दिल्लो तो तुका धरूंक नाका. आनी तूं कितें म्हणटाय? ना, आवय बापायन पळोवपाची. आतां तुजी भुरग्यांनी जाणटेपणान तर तुका म्हटलें तुजे पयशे तूं जोड, तुका बरें दिसतलें? आमी जाणटी जावचें ना. आतां हांवें रिटायरमेंट घेतलें, हांव जाणटो जालो आतां. म्हाजे भुरगीं तर म्हणटात डॅडी तुजें तूं पळय. आनी हांव म्हणटलो भुरग्यापणार हांवें जोडलें मुगो तुमकां कांयच उणें करूंक ना. तूं म्हणचें ना तुज्या भुरग्यांक? तूं म्हणचें ना? म्हणटलें न्हू. आनी जेजू तेंच सांगता तांकां. आवय बापायचो जाणटेपणार कोणें परामर्श करपाचो? भुरग्यांनी. तो तुमकां करपाक नाका. आनी तुमी बोटां दाखयतात तुज्या शिसांनी हात धुयनासतना कित्याक खाल्लें. आनी तो कायदोय न्हू, तुमी करून दवरला तो हात धुवपाक जाय पळय तो. आपणेन करूंक ना, तो तुमी करून दवरला आनी तुमी चलयता. पूण कायदो केला पळय तो कायदो तुमी पाळिनात. आपणाचें उतर फाटीं धाडला आनी तुमकां जाय पळय थंय तुमी एडजस्ट करता. ना, पांय मायन पळोवपाचें, भुरग्यांच्या भुरग्यांनी पळोवपाचें. फुडें कितें म्हणटा सिस्टर? पूण तुमी सांगात, कोणूय बापायक वो आवयक अशें म्हणत जाल्यार म्हजे कडल्यान कितें तुका उपकारतें तें हांवें कोरबान केलें म्हणगे देवाक भेटयलें. म्हणटो देव म्हणटा जें हांवें सांगलेलें तें तूं करिनाय आनी तूं म्हाज्या उतराक ना फॉलो करताय. तूं आयकनाय आनी तूं कितें म्हणटाय? ना, आवय बापायचें पळोवपाचें, भुरग्यांच्या पळोवपाचें. आमी ते इंटरफेर जावचें ना. भुरग्यांच्या पळोवपाचें तें सारकें. आवय बापायक आदार कोणें दिवपाचो निमणो. जाणटेपणी इतकीं वर्सां 60 वर्सां तेणेन तुज्या खातीर काम केलें. नॉर्मली आमचे 50 ते 60 वरां पासून आमी काम करता. 18, 20, 21 वर्सांचेर आमी स्टार्ट करता काम करपाक. जावं 25 वर्सांचे
आमी काम स्टार्ट हांवें 21 वर्सांचें केल्लें. हांव 21 वर्सांचो आसतना हांव पुलिशीन जॉयन जाल्लो आनी ऑलरेडी 21 वर्सांचें आसतना हांवें 33 इयर्स सर्वीस केली जेन्ना हांव रिटायर जालो. म्हाका आनीक 5 वर्सां उरलेलीं रिटायर जावपाक, पूण हांव पयलोच जालो. देवाचो आवाज आयकलो, उतर परगोटकर म्हणटकच हांवें म्हाजें रिटायरमेंट घेतलें, वॉलंटरी रिटायरमेंट घेतलें. म्हणटकच आतां म्हाका जें मेवतालें तें बंद. आतां कितें जालें म्हाका सांग. आतां म्हाजो परमोस कोणें करपाचो. हांवें म्हाज्या भुरग्यांचो 55 इयर्स केलो. आतां हांवें काम सोडलें. म्हाज्या भुरग्यांनी तर म्हटलें तुजें तूं पळय जाल्यार म्हाज्या काळीज कितें जातलें. तुमच्या भुरग्यांनी तुमकां सांगलें जाल्यार तुमचें काळीज कितें जातलें. तेंच देव सांगता. तुमकां रिस्पेद ना म्हणटा, आपणें मानामेद दिला पळय तो तुमी कोत्तात म्हणटा आनी बोटां आपणाक दाखयता. आनी अशेंच घडटा भाव भयणां. कोण खुर्सार चडयता. जेजू कोण खुर्सार चडयता हें जेजू म्हणटा. म्हणलें फुडलें वा सिस्टर. ते उपरांत आपल्या बापायक वो आवय पासत तुमी ताका कांयच करूंक दिनात. हे वरवीं तुमचे मोदें पाळून आयिल्ले तुमचे चालीक लागून देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात आनी असल्यो जायत्यो हेर वस्तू तुमी करतात. कितें म्हणटा. तुमचें पाळूंक जाय म्हणून तुमचें चालूच आहा आनी देवाचें उतर निर्फळ करता. पुतून सांगता, हांव सांगना, जेजू सांगता. म्हाजें उतर तुमी निर्फळ केला आनी हे तुमचे कायदे तुमी चलयता जे देवाचें उतर न्हू. म्हणटकच कोण कोत्ता भाव भयणां. देव कोत्ता काय आमी कोत्ता. आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता काय आमकां शिकयला हें करपाक जाय, हात धुवपाक जाय, वाती पेटोवपाक जाय, फुलां घालपाक जाय. हे देवाच्या उतरान खंय बरयलेलें ना. फुलां घाल, वाती पेटय, हें ट्रेडिशन. आनी हें ट्रेडिशन धरपाक तूं देवाचें उतर ना फॉलो कोत्ताय. हें जेजू म्हणटा, हांव म्हणना. जेजू म्हणटा तुमची ट्रेडिशनां जी केल्यान तुमी वाती पेटोवपाची, फुलां घालपाची, ही मनशाची ट्रेडिशनां उतरान बरयलेलीं नात. ती करतात म्हणटा तुमी आनी देवाचें उतर तुमी तुमच्या काळजान घेयना. जेजू म्हणटा. आतां आमी 13चेर कवर केलें सारकें. आतां मॅथ्यू 7:13 स्टार्ट करुया. मागीर तो ह्योच फुडें लायता, मॅथ्यूक लायता 7:13. खोशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरात, कित्याक गोठ्ठाणाक पावयता तो दारवटो रूंद आनी तो मारोग विस्कळ आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कळ. देव म्हणटा आपणाचो मार्ग जो आहा, आपणाचो जो मार्ग आहा तो बारीक ओशीर. आपणाचो मार्ग आहा तो ओशीर पूण गॅरंटेड. मार्ग ओशीर पूण गॅरंटेड तुका स्वर्गूच दितलो. कितें म्हणटा. कितें म्हणटा देवाचें उतर. मार्ग आपणाचो ओशीर आहा पूण गॅरंटेड तुका स्वर्गूच मेवतलो म्हाज्या उतरा प्रमाणेची अशी. हांगर कितें म्हटलें तेणें, तूं आपणाचो निर्फोळ केलाय. आतां तो हांगर सांगता हें उतर थंयसर 13 कवर केल्लें. मॅथ्यू 13 आमी येयले, 7:13 येयले, 7:13 आमी कवर केल्ले. आतां 7:13 तो आमकां आन्सर सांगता. आपणाच्या भितर तुका येवपाचो वाट सांगता. आपणाचें म्हणटा वाट ओशीर आहा. सैतानाचें म्हणटा हायवे पूण तुका नरकान व्हरता. तुका व्हरता ज्या जाग्याचेर तूं सासणाच्या सासणांक भाजतलोय, कित्याक ओत्मो मरोना. एकदां तो रिफेनान गेलो नाल्यार सासणाच्या सासणाक तो भाजतलो. आनी म्हणटा ही वाट म्हणटा ओशीर आहा, म्हाजें उतर डिफिकल्ट आहा पूण हांवें तुका पवित्र आत्मो दिला. हें तुका इजी करपाक म्हाजें उतर. आपणें तुका पवित्र आत्मो दिला, हो तुका वाट दाखयतलो आनी हो वाट तुजी इजी करतलो. ही नॅरो आहा पूण वाट तुजी इजी. हो पवित्र आत्मा तुज्या भितर घातला
तो करतलो. कित्याक देवान कितें म्हटलें मॅथ्यू 4:1 म्हटलें, जेन्ना जेजू 40 दीस उपास केलो तेन्ना देवाचे उतर म्हणटा जेजूक ओराण्यान येलो तपासपाक पवित्र आत्म्यान. म्हणजे पवित्र आत्मो हांगोर जेजूक पासून आदार करतालो. आज बोडवे जेजूक हांगोर पासून ह्या धर्तेचेर आदार करताले. हे देवाचें उतर म्हणटा. म्हणटच हांगोर तो कितें म्हणटा, मातशी वाट अवघड लागत तुका, पूण तूं पवित्र आत्म्यान चलची ती इजी जातली. 101% म्हणटा तुका स्वर्ग मेवतलो. कितके पर्संट? 101. आनी हो पळय हायवे घेताय तूं, सैतानाच्या मांडण्या प्रमाणे चलताय. देवाचें उतर निर्फळ केलाय, त्या मार्गान तूं चडशी इफेन्ना आनी सासणाच्या सासणांक भासतले. हांगोर तुका सर्गीच्या राजान सासणाच्या सासणांक देवाची महिमा, हांगोर सासणाच्या सासणांक इफेन्नान तूं भासताय. आतां हो जेजू उलयता, ही जेजूची उतरां. फुडें वाच सिस्टर. जिविताक पावयता तो दारवंचो कितलो मोठ कोशीर आनी तो मारोग कितलो मोठ कोटीन. तो म्हणटा ओशीर आनी आमकां तो कोटीन दिसता. आमकां देवाचें उतर मानपाक कोटीन दिसता. कित्याक आमी चिंता की अरे इतकें आमी करपाक जाय, इतकें आमी करपाक जाय. ना, तुवें करपाचें कांय ना. तुका देवान कृपा दिल्ली आहा आनी एक पवित्र आत्मो दिला. कृपा म्हणजे देवाचें फुकट देणें. कृपा तांकां कितें तें दाखोवया. हे 500 रुपया आहा. कोणूय यात आनी हे घेया. तुमच्या भितरलो कोणूय या, घेवपाचें आनी तें तुमचें. कोणूय यात, उठात आनी घ्या. घेवपाचें काम तुमचें. सुशेगाद काड. तूं उठल्यार तुकाच दितलो तो चान्स. तो येना. आतां कितें जालें, 500 रुपया हांवें दिल्ले. ती तर घेवन हांगोर उबी रावल्ली, तेन घेवंक नासली. ही कृपा 500 रुपया दिता पळय ती भावार्थान उठली आनी 500 रुपया घेतली. म्हणजे कितकें इजी आहा, कितकें इजी आहा. देवान करून दवरलेलें आहा. घेवपाक कितकें इजी आहा. उठपाक जाय आनी घेवपाक जाय. इतकें इजी देवाचें राज. पूण आमी कितें चिंता, वता तुका तें. आनी हे 500 रुपया तूं काड आनी कोण तुका गरीब मेवतलो त्या मनशाक दी. ते तुका कितके हाडटले. ना 500 रुपयांक 100% एड कर. कितके येयले 500 रुपयांक काय 50,000. कितके आता 50,000 काय. पूण कितकें सोंपें काय सोंपें न्हू. देवाची कृपा हांगोर आहा. देव म्हणटा म्हाज्या गायांनी तूं बरो जालो. तूं एग्री जाताय तेज्या गायांनी तूं बरो जालो. देव म्हणटा तूं गरीब आहलोय, हांवें तुका गिरेस केला. तूं कितें करताय 500 रुपया काडटाय देवाच्या राज्यान घालताय. देवाचें उतर. कृपा आहा आमी घेयनात. तूं तर येवन हांगोर उबीच रावल्ली, 500 रुपया घेवंक नासले. कितें जालें. कृपा आहा, तूं येवन उबी रावल्या, घेवंक नाय, कंप्लीट जावंक ना. तुवें येवपाक जाय घेवपाक जाय, तुवें सारकें केलें. कृपा आहली, तुवें आपणायली भावार्थान ती तुजें. इतकें इजी आहा. ताका लागून तो कितें म्हणटा, कृपा जें हांवें करून दवरला भावार्थ तुजो, भावार्थान तूं आपणाय आनी पवित्र आत्मा तुका दिला भावार्थ वाडोवपाक तुजो. इतकें इजी आहा. पूण तो कितें म्हणटा, दिसता तुका पळोवपाक बरो डिफिकल्ट आहा. तुका दिसता पूण डिफिकल्ट ना. डिफिकल्ट आहा नाल्यार तो तुका कित्याक सांगपाचो. तुज्या कामांचेर तो डिपेंड करता जाल्यार ताका कृपा कित्याक म्हणटा आमी. कृपा म्हणजे देवान करून दवरला भावार्थ आपणावपाक. इतकें इजी आहा. फुडले वाट सिस्टर. फोटकिऱ्या प्रवाद्या विशीं चोत्रायेन रावात.
मेंढऱ्याचे रुपणे घेवन तुमचेशी येतात, पूण भितरल्यान कूर्ग लांगडे ते. कितें म्हणटा? चतूर राया म्हणटा. आतां तर हांव तर हांगर येयलो आनी देवाच्या उतरां तर आड हांव उलयतां जाल्यार म्हणटा चतूर राव. चतूर राव म्हणटा तो येतलो, देवाच्या उतरां आड उलयतलो आनी देवा कडल्यान तुका पयस कोत्तलो. तो फोटींग प्रवादी. कहो कवतलो हो आतां फोटींग प्रवादी म्हणून? देवा उतरां तर आड उलयता. तो म्हणटा ना हें अशें तुवें करपाक जायना, तुवें हें करपाक जाय जें देवाच्या उतरान बरयलेलें ना. आतां देवाच्या उतरान बरयलेलें ना तुवें हात धुवपाक जाय म्हणून. आनी एकलो मनीस येता आनी तुका सांगता ना तूं बायबल हातीन घेवच्या पयलीं तूं तुजे हात धुव, तुजें तोंड धुव, न्हा आनी मागीर बायबल. तें देवाच्या उतरान बरयलेलें ना. तो आपणाची काणी सांगता तुका. तो फोटींग. देव म्हणना तुका न्हान धुवन आपणाची यो. देव म्हणटा हा पळय तो हो यो. आपूण तुका न्हावणयता म्हाज्या उतरान, आपूण तुका साफ करता म्हाज्या उतरान. देव तुका कंडिशन घालिना तूं असोच यो, तूं फूल पॅण्ट घालून यो, तूं हाफ पॅण्ट आनी हें देव कंडिशन घालिना, हें मनीस घालता. तूं नायटीन येयना काय, देव म्हणना तुका नायटीन येयना काय. आनी आमी घरा कडेन मागणी करता तेन्ना चडशीं नायटीनूच आसतलीं. देव तुका सांगना, पूण तो सांगता ना तूं नायटीन येयना काय देवा फुड्यान, तें देवाचें उतर. तूं रेस्पेदान रावता तें तुजी खोशी, पूण देवान तुका खंय बरोवन दवरूंक ना की तूं नायटी घालून मागणें करिना काय. आनी असले कोण सांगता? तो म्हणटा तो फोटींग प्रवादी. देवाच्या आड उलयता, आपणाचे कायदे घालता, आनीक तुजेर बोजो घालता. तुवें हेंच करपाक जाय, तुवें तेंच करपाक जाय जें हांगर बरयलेलें ना. तो म्हणटा हो फोटींग प्रवादी. जे उतरान बरयलेलें ना तो फोटींग. हे जेजू म्हणटा, हांव म्हणना. म्हाका तिडकीन पळयनाका न्ही तुमी. फुडें फुडें वाजया सिस्टर. तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखून काडटल्यात. कांट्याच्यो कोणे दाखो काडल्यात जायत आनी सोरत्याची कोणे आंजिरां काडून शींग आसात. आतां म्हणटा आमी तुमी केन्ना कितें म्हणटा ते ग्रेप्साक दाखवा केन्ना ग्रेप्स न्हू आमची जांबळां केन्ना एकठांय केल्या तुमी कोण्या जांगोर? फुटलेली एकठांय करता आनी तुमी काय बरी एकठांय करता? बरी एकठांय करता. फुटलेली कित्याक करिना? सगळीं नाल्यार ती पिड्यार करतली, बरी तुजी पिड्यार करतली. म्हणटो तूं फुटलेली काडिना. देव म्हणटा तें जाणवाय आहा तुका. बरी आपणान काडपाक जाय ती तुका जाणवाय आहा म्हणटा. फुटलेली काडपाक उपारना ती तुका जाणवाय आहा म्हणटा. आनी हांव जेन्ना म्हाका देवान सांगलें की तूं हें उतर उलयतलें, आनी म्हटलें हांव उतर उलयतलो पूण म्हाका एग्जाम्पल दी. आनी म्हटलें म्हाका एग्जाम्पल दी. मागीर म्हाका ताणें एग्जाम्पल दिलो मानकुरादाचो आनी गोठाचो. हांगर आमकां कवतलें न्हू सजमतलें, कित्याक आमी मानकुरादूय खाता आनी गोठाय खाता. जेरुजलम तांकां तें द्राक्षांचें सांगता तो, कित्याक थंयचो द्राक्षाच सुबेज जातात म्हणटो तो द्राक्षांचें उलयता. पूण गोंयकारांक कितें कवतलें? आमोय कवतलो आनी गोठाय कवतले. सारकें? आमकां मानकुराद कवता न्हू. गोंयकारांचो सगळ्यान व्हडलो आमी किंग ऑफ मँगोज कोणाक म्हणटा? मानकुराद. आनी गोठांक आमी कितें म्हणटा? सगळ्यान बरी आमाडी न्हू काय गोठा म्हणटात ताका आमी. गोठा म्हणचे ती आनीक आंबट. म्हणटो हांवें म्हटलें म्हाका एग्जाम्पल दी. म्हणटो मानकुरादाचें आनी गोठाचें सांग म्हणून लागलो. आतां हांव गाडयेन तांकां सांगतालो. म्हाका कितें सांगलां पळय तें. म्हाका कोणेन 20 आंबे दिले मानकुरादाचे. आतां ब्रदर डायगोक दिले धरया. हांव ब्रदर डायगोक वखता. 20 आंबे दिले ताका. ब्रदर डायगोक एक आंबो खाल्लो आनी इतको मानकुराद बरो. ब्रदर डायगोन कितें केलें? आपणाचे थोडे काडले, आपणाक 2 धरले. ती दोगां जाणां तेणेन 2 धरले आपणाक, तेणेन आनी बायलेन खाल्ले. आनी बाकीचे 20 आसले
आतां 18 उरले. तितूंतले ताणें कितें केलें 5 काडले आनी आपणाचे मेवणेक दिले. आनी दुसरे 5 काडले आनी आनीक दुसऱ्याक दिले, सासूमाईक दिले समज. आनी 5 काडले आनी आनीक कोणाक दिले. म्हणजे तेजीशीन आसले ताणें सोंपयले. आपणाक ताणें 2 धरले. आतां कित्याक ताणें दिले फुडें? हो बरो आंबो म्हणून. आपणाचें तोंड गोड केलां, आतां आपणाचे मेवणेचें करुनी, सासूमायचें करुनी आनी आनीक कोणाक ताणें 2 जाणांक दिले. 18 आंबे ताणें वांटले. 18 ताणें वांटले. आतां तेणी खाल्ले, मेवणेन खाल्ले. मेवणेक बरें लागलें. मेवणेच्या घरान 2 जाण आसलीं, ताणें 2 खाल्ले आनी ताका पळय दिल्ले तितूंतले 3 काडले आनी तेणें आनीक कोणाक दिले. ओके. आतां कितें जालें? पयलें डायगोन खाल्ले, मागीर मेवणेन खाल्ले आनी मेवणेन कितें केलें? आपणाच्या कोणाक काडून दिले. 3 तेजीशीन उरलेले ते 3 काडले आनी दिले. तेणेन कितें केलें? तेंच्या घरान एकूच मनीस आसलो. तेणें 1 खाल्लो, बरो लागलो. तेणें कितें काडलें? 2 आसले ते आनीक कोणाक दिले. आतां कितक्या घरांक पावले हे आंबे? आतां हे बरें फळ? हे बरें फळ? मानता तुमी सगळे बरें फळ म्हणून? बरें फळ. आतां गोठां दिलीं. 18 गोठां दिलीं, 20 गोठां दिलीं. ब्रादर डायगोन खाल्ले. आतां ब्रादर डायगो चिंता, ही आतां 20 आपूण कवा खातलो काय म्हणून. म्हणून तितूंतली ती कितें केली ताणें? आपणें 5 खाल्ली तरी आपणाक 5 धरता म्हणूंक लागलो. आमसाण ती आपूण ती खाता, कशीय करून ती खाता. तेणें 5 खाल्ली आनी 5 काडली आनी तेणें हेका दिली, आपणाच्या मेवणेक दिली. मेवणेनूय कितें केलें? ती आनी फुडें दिना. ही आनी कितें कोत्तिली काय म्हणून फळां हेजी दिवन कशी करून ती तेणें एकदां 20 ती सोंपयली. सगल्यांनी सोंपयली 20. तेंच्या भितर फॅमिली भितर तेणें सोंपयली. आतां हे आमोट पळय दिल्ले, ते आमोटाच्या भितर तांकां कितें मेवतलें? कितें येयलें तेंच्या भितर? आमसाण. आनी आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत तेच. कोणेन पळय बरो आंबो आसलो तो फुडें गेलो. देव कितें म्हणटा? फळां उदेशी कोण घेतलो? तूं क्रिस्तांव बरो, तूं फुडें दीत वयतलोय आनी फळां उदेशी कोण येतलो? वा हो पळय गोठ आहा ते कितक्याक पावला पळय ते आनी कितक्याक तेजी आमसाण पावल्या पळय ती. फळां उदेशी. देव म्हणटा फळां उदेशीन कोण येतलो? तूं क्रिस्तांव बरो, तूं फुडें वताय आनी तुवें चाकलाय ते दुसऱ्यांक दिताय. आतां हांवें जेजूक चाकलो, हांवें तर म्हाकाच धरलो, कांय फायदो जावंक ना. ब्रादर डायगोक 20 दिल्ले, ब्रादर डायगोन ते फुडें आयले. एका जाग्याचेर ताका आमोट मेवले. तो जाणा ह्या आमसाणेन कांय जावचें ना, आपुणूच आमोट जालो आनी ते थोड्यांक दिले ताणें. जी पळय क्रिस्तांवां आहात, जी देवाच्या उतरां प्रमाणे जियेनात, ते आमोट आंबे. देव सांगता ते आमोट आंबे, ते आनी कांय करूंक पावचे नात. ते म्हणटले पादिकार कितें तो? कितें जाणा तो? फकत दुसऱ्यांक धुवन काडटा, दुसऱ्यांचें हें कोत्ता. ती PPC मेंबर कितें कोत्ता? कितें आतां तूं कितें कोत्ता? तूं बरो क्रिस्तांव काय? तूं कसलो क्रिस्तांव? कसलें फळ आहा तुज्या भितर? पाद्रीच्या एगेन्स्ट उलोवपाचें, PPC मेंबराचे एगेन्स्ट उलोवपाचें आनी कोणाचे एगेन्स्ट उलोवपाचें, गायी आनी हे तुका कोण येता म्हणटा फळां उदेशी? वो खरो क्रिस्तांव काय वो जेजून जियेता तो क्रिस्तांव? दोनूय क्रिस्तांवूच, पूण एक क्रिस्तांव जेजून जियेता, जेजू फुडें वता. आपणेन पळय कितें मेवलां तें फुडें सांगत रावता. आतां ब्रदर डायगोन कितें केलें? आपणाचें घर ओपन केलें देवाचें उतर दिवपाक. तो म्हणटा ब्रदर आपूण पादिकाराशीन उलयता, कपेल घेता. हांवें म्हटलें घे, म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. उग्या आतां हांव थोड्या दिसांनी तुमच्या उग्याक हितून येतलो आनी म्हाका खबर आहा तुमचो 1000 लोक येतलो म्हणून. म्हाका गॅरंटी आहा, कित्याक हांव पुर्व येयल्लो तेन्ना 1000 लोक आसलो. ह्या वर्सा 1000 लोक येतलो म्हणून खबर आहा. पूण तितकें म्हणसर म्हणून आपणाच्या घरान तूं स्टार्ट कर. आपणाचें घर ओपन केलें ताणें आनी तो म्हणून आपूण उलयता पाद्रीशेन आनी घेता. थंयसर जेन्ना उलयतलो, ना पाद्रीन तर परमिशन दिलें नाल्यार सांगा तुमी. ना परमिशन दिलें नाल्यार सांगा तुमी. मागीर हांव पयलेच भावार्थाचें उतर उलयतां.
कित्याक तो पाद्री म्हाका वळखता आनी तो जाणा हांवें उतर सारकें दिलां आनी आमी उतर सारकेंच दितले भाव भयणां. बायबला भायर हांव कांय दिवचो ना. देवाचें उतरूच फुडें करपाक केलां आनी रॉंग टिचींगूय दिवचो ना. तुमकां दुसऱ्या सैतानाचें उतर हांव दिवचो ना. हांव खरो प्रवादी. देवाच्या उतरा भायर हांव दिवचो ना. एक उतर दिवचो ना. तुमकां हात धुया म्हणून सांगचो ना तें हांव तें सांगचो ना. देवाच्या उतरान बरयलां हांव तें सांगतलो. पूण आमकां जाणवाय आहा देवाच्या उतरा प्रमाणें तो सांगता तें सारकें काय ना काय हांव फकत बोटां दाखयता. म्हाका पयलो बायबल खबर आसपाक जाय न्हू. तो म्हाका रायट सांगता काय रॉंग सांगता. हांव कितें म्हणटा तो रॉंग सांगता पूण तूं उंचल्ल्यान सांगताय तो रॉंग सांगता म्हणून तुवें उतर वाचलाय. आतां हांव सांगता म्हणून तूं मानतलें. हांव म्हणटा ताका लागून तूं तुजो बायबल हाड. तुज्या बायबलार बरयलां नाल्यार पळय. तुज्या बायबलार बरयलां म्हणजे हांव बाबा सारको उलयलो. तुज्या बायबलार तर ना जाल्यार हांव बायबला भायर उलयलो. आनी तूं म्हाका विचारूंक शकता ब्रदर हें बरयलेलें ना. बरयलेलें हांव तेंच वाचता. इतकेंच कितें करता हांव सोजमीकाय दिता सुबेज. तुका सोजमोवपाक इजी करता. जेजून कितें म्हटलें तेजो मिनींग कितें हेजी सोजमणी सुबेज दिता. एग्जाम्पल दिता की तुका इजी जावपाक जाय. इतकीच सुबेज त्या स्क्रिप्चराची तुका जाणवाय दिता जी देवान म्हाका दिल्या. जी देवान हांव देवाच्या उतराचेर नियाळ कोत्ता दीस रात आनी तेजे जाणवायेन जी वाडटा म्हाका ती जी जाणवाय देव दिता ती जाणवाय हांव येवन हांगोर तुमच्या वारी शेअर करता. आयज म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें तूं म्हाजें ही बॉटल हांव हितून भितर आहा तें कितें उदक आनी पवित्र आत्मा कोण उदक. खंय बरयलें आहा मॅथ्यू 7:37-39. उदक वॉटर ऑफ लिवींग वॉटर कितें कोंकणीन कितें म्हणटा जिविताचें उदक. जिविताचें उदक पवित्र आत्मा. तो म्हणटा हो कंटेनर तूं. आतां उदीक भायर येतलें नाल्यार कशें येतलें. उदीक आतां हितूंतलें उदीक भायर येतलें जाल्यार कशें येतलें. उदीक भायर हितूंतलें उदीक भायर येतलें नाल्यार कशें येतलें. तोंडांतल्यान. हे तोंडांतल्यान उदीक भायर येतलें. पवित्र आत्मा म्हणटा कंटेनर तूं. तुज्या तोंडांतल्यान हांव भायर येतलो. तुवें कांय करपाची गरज ना. तूं वच आनी उबो राव. हें उदीक म्हाजें. तुज्या तोंडांतल्यान हांव भायर येतलो. म्हणटा म्हाजें काम कितें हांगोर येवन उबो रावपाचें. हें उदीक आहा तें तोंडांतल्यान भायर येतलें. आतां समज म्हाज्या तोंडांतल्यान उतर भायर येवपाक जाय. म्हाज्या तोंडांतल्यान उतर भायर येवपाक जाय नाल्यार कशें येतलें. हांवें तोंड ओपन केल्या उपरांत तोंड धांपून दवरलें आहा. आतां हांव सांगूंक शकता तुमकां कितें. तो म्हणटा कितें तूं वच आनी उबो राव. तुज्या तोंडांतल्यान हांव उलयतलो. अदवोगाद कितें करता कोर्टान जेन्ना केस आसता तूं उलयताय काय अदवोगाद उलयता. तूं तुजी केस मांडटाय काय अदवोगाद मांडटा. पवित्र आत्मा कोण देवाचें उतर म्हणटा अदवोगाद. पूण केस कोणाची झगडटा म्हाजी. म्हणटा तो कितें म्हणटा तूं उबो राव थंयसर उलयतलो हांव. म्हणटच हांव कितें करता पवित्र आत्म्याक जाय कूड. देवाचें उतर कितें म्हणटा 1 कोरिंथीन 3:16 तुका खबर ना तुजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणून. तो म्हणटा तुजे कुडीन म्हाका जागो जाव पूण तुज्या तोंडांतल्यान हांव उलयतलो. तूं वचून उबो राव. आनी हांव तेंच करता. म्हणून मिलाग्री हांवें एफर्ट करपाचें कांय ना. पवित्र आत्म्याचें काम मिलाग्री करपाचें काम देवाचें उतर सांगता. मार्क 16:20 म्हणटा जेन्ना देवाचें उतर तूं परगट करतलें मिलाग्री घडटल्यो. कित्याक पवित्र आत्मा मिलाग्री करता. आतां ह्यो सगल्यो मिलाग्री घडटा त्यो कोण घडोवन हाडटा. मनशाशीन ताकत हा मिलाग्री करपाक. पवित्र आत्म्याशी ना. पवित्र आत्मा म्हणटा तूं वच आनी उबो राव. हांव अदवोगाद हांव उलयतलो. तुवें उबें रावपाचें काम तुजें. आनी तेंच हांव करता भाव भयणांनो. येवन हांव उबो रावता. पवित्र आत्मो अदवोगाद उलयता. ताका लागून हें देवाचें उतर रिकता.
ताका लागून हे देवाचें उतर तुज्या भितर रिगता. कित्याक हांव पयलें तुका सांगता कोण उलयता पळय तो. सुजमी काय हांव तुका पयलीं दिता. हांव येवन उबो रावला, आदवोगाद केस झगडटा. देवाचें उतर आदवोगाद सांगता आपूण उलयतलो, तूं गिराव, तूं उबो राव थंयसर, आपूण तुज्या तोंडांतल्यान उलयतलो. आनी तेंच घडटा भाव. हांव भावागेर आसलो. हांव म्हाजी मिजास म्हणून सांगना. हांव देवा फुड्यांत खालती जाता. हांव खरें सांगता, हांव देवा फुडें हांव सदांच खालती. भावा दिसार हांव न्हिदला 2 उठला 4 ते 7 काय 8 कितक्यांक भायर येयला तुमच्या रुमांतलो हांव? 8 सुमार 8 4 ते 8 हांव मागणें करतालो. सकाळचे 4 ते 8. आनी मागणें कोणा खातीर भाव भयणान? सगळी तुमच्या खातीर. तुमी ऑलरेडी त्या मागण्यान सगळी. हांवें देवाक सांगलां, जी तुवें म्हाका दिलें, जी तुवें म्हाका दिल्या, जी पोरजां तूं म्हाका म्हाजें उतर आयकपाक धाडटाय, ते पोरजेन स्वर्गार आसपाक जाय. हें म्हाज्या मागणें. हांव देवा लागीं आनी कांय मागना. जे पोरजां तुवें म्हाका दिल्या, म्हाका इंटरनॅशनल प्रिचींग करपाकूय जागो आहा आनीक दुसरे जागे आहा. पूण म्हाजें कांयच भाव भयणांनो गांवांनी वचपाचें. सिटीनी हांवें 2 वर्सां देवाचें उतर परगट केलें. सिटीन हांवें प्लॅटफॉर्म तयार केलो. पूण गांवांनी वचून हांव प्लॅटफॉर्म तयार कित्याक करता? गांवांनी देवाचें उतर ज्या जाग्याचेर पावोंक ना, जे देवा थंयसर धर्म शिकयतात, देवाचें उतर शिकयनात, त्या गांवांनी वचपाचें हांवें मन केलो. म्हाका सिस्टर म्हणटाली, ब्रदर तूं भायर कित्याक वचना? हांवें म्हटलें गोंयांत साल्वार करून जावंक ना, भायर आनी कित्याक वचों? हांव गोंयकार. म्हाज्या कुडीन गोंयकारांचें रगत घुंवता. गोंयांत तर हांव साल्वार करूंक, देवाचें उतर दिवंक हांव पावोंक ना, गोंया भायर कित्याक भोंव? ज्या दिसा गोंया कंप्लीट जातलें तेन्ना वयता भायर. म्हाका UK फाल्यां विजा काडपाक रेडी आहा ते. हांव म्हटलें हांव येना, म्हाज्या गोंया कंप्लीट जावपाक जाय. म्हाज्या गोंया कंप्लीट जाय तेन्ना हांव UK पळयतलो. पूण म्हाज्या गोंयांत तर कंप्लीट जावंक ना, हांव UK कितें वचोन करूं? गोंयकारांक साल्वार करूंक शकलो ना, UK वचोन करूं? आनी डेली भाव भयणांनो हांव हेंच मागणें करता. तुमी खात्रीन राव, हें मागणें हांव करता. देव विटनस आहा. आनी कोणाक विटनस घालिना, देवाक विटनस घालता. हांगर ज्यो घडण्यो घडटा हो भाव पळयता, ही भयण पळयता. ह्यो कालच्यो ज्यो घडल्यो ही दोगांय तेस्तेमेत तेका. देव 2 तेस्तेमेत दवरता, ही दोगांय तेस्तेमेत. ही दोगांय फुड्यान आसली, ही मिलाग्यो घडल्या पळय तेन्ना. हांवें कांय करूंक ना, हांवें देवाचें उतर दिलां. एका मनशाचेर मागणें करूंक ना आनी हांव मागणें करिना. हांव चुकोन करता जेन्ना थोड्यांक दिसता मागणें केल्या उपरांतूच आपूण बरो जातलो तेन्ना करता. पूण 100% मॅनिफेस्टेशन उतर दिता तेन्नाच जाता. ते मागणें करपाचें हांव सोजमायता. पळय अशी पेकोवणी मेवतली. तूं एग्री जाता? वय जाता एग्री जाता त्याच मिनटाक पेकोवणी मेवता. फाटल्या दिसांनी हांव खोर्ली मारलो आनी ज्या घरान देवाचें उतर दिवपाक आसली तेजे कुडीन जायती तेजी सगळीं हाडां बिडां दुखतालीं. खूब तेजे भितर दुयेंस आसलें. हांव देवाचें उतर दिता, हांवें ताका सोजमायलें कितें जालें खुरसार पळय तें. आनी हांव सोजमायता ताका सुजमणी येयली की जेजून आमच्या खातीर गाये सोंसल्या, आमकां आनीक दूख आमच्या आंगान दूख धरपाक न्हू. ही सुजमणी दिता पळय तेन्ना ती म्हाका म्हणूंक लागली, ती म्हाका प्रॉब्लम सांगता. पळय आपणाक हें जाता. हांवें म्हटलें आतां हांवें तुका इतक्यो देवाचें उतर सुजमयलां, तें तूं सोत मानताय? वय आपूण सोत मानता म्हणूंक लागलो. आतां चॅक कर म्हटलें. आतां तूं चॅक कर तुज्या कुडीन कितें दुयेंस आहा पळय तें. ना आपणाचें आंग घोट. आतां तूं आंग घोट कर म्हटलें, बँड जावं म्हटलें. तें खंय म्हटलें तुज्या हात. जें करूंक जायनासलें तें तिणें केलें. आतां हांगर एक हिंदू भाव येवपाक आसलो, हांव नकळो तो कित्याक येवंक ना पळय तो. म्हाका सांगतालो आपणाच्या घरा कडेन यो, आपणाचे भाव बरे ना. तो पनिनून येयल्लो आनी हांव त्या दिसा देवाचें उतर दितालो. ही विटनस दोगांय जाणां. आख्खे कुडीन तेजें आंग तेजें दुखतालें.
हे देवाचे ताका उतर सजमायले आनी ताका सांगलें तूं स्वत मानताय की जेजून आपणाक पेकोवणी दिल्या. इतक्यात म्हटलें ताकाच सांगलें जेजू तुजी हाडां जॉयंटा भायर आहलीं म्हाजी हाडां घोट आसपाक आनी तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. इतक्यात म्हटलें 5दा हांवें ताका सांगलें 5दा म्हण आनी म्हटलें तुका जायनासलें तें चॅक कर. तुयेशीन जायना पळय तो जमनीर बसलो हें कोत्ता तो हें कोत्ता सगळें करून पळयलें एक बसून तेज्या आंगान उरोंक ना. त्याच मिनटाक बरो हांवें मागणें करूंक ना. ताकाच सांगलें तूं चारणी कर. कंप्लीट बरो जालो. येवपाक आहलो हांगा हांव नको कित्याक येवंक ना पळय तो. तेज्या तोंडांतल्यान तुमी आयकपाचें हें घडलां वो ना पळय तें. मागीर दुसरो भाव आहलो. सिस्टरीन ताका उतर दिलें तुमी कितें म्हणटले हो ब्रदर दिता तेन्ना जाता आतां हांवें दिवंक ना. हांवें म्हणलें सिस्टरीक तूं दी. कित्याक दाखोवंक सोदता तिचोय कॉन्फिडन्स वाडटलो तेजोय कॉन्फिडन्स वाडटलो. आनी म्हटलें तूं दी देवाचें उतर. तेन सजमायलें ताका. जेजूची हाडां सगळीं जॉयंटा भायर आहलीं. पॅरलायसीस जावन आहलो. हो जातालो पॅरलायसीस जाल्या आनी तेजे कुडीन कॅन्सरूय आहा आनी पॅरलायसीस. सिस्टरीन सांगलें ताका जेजूची हाडां जॉयंटा भायर आहलीं. आयकता तो तूं स्वत मानताय तुजी हाडां घोट केल्यान म्हणून आयकता. विश्वास येवंक ना. हांवें म्हटलें त्या भावाक कितें जालां तें पळयलाय. हांवें इतकेंच म्हटलें त्या भावाक कितें जालां तें पळयलां. हिंदू म्हटलें तो. तूं क्रिस्तांव तो हिंदू. तेजे पयले तुवें कितें जालें तें उलयनासतना म्हणलें तेजी मिलाक जाली. आतां तेजे भितर कितें येयलो कॉन्फिडन्स येयलो. मागीर ती पुत्तून ताका सांगता पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा तूं स्वत मानता पळय म्हणूंक लागलें. सिस्टर म्हणूंक लागली हात भायर मार. हात भायर मारना काट करून सुटलो. हो जातालो काट करून सुटलो. नॉर्मल जालो. कितें जालें नॉर्मल जालो. मागीर ती भयण ताका घेवन येयल्ली ती ताका एक भयण आपणाच्या गाडयेन घालून येयल्ली. ती म्हाका येयल्ली आनी कानान म्हणूंक लागली ताका कॅन्सरूय आहा. हांवें म्हटलें आज तर बरो जाला कॅन्सर त्याच वेळार मेला म्हटलें. देव तुका 50-50 पेकोवणी दिना. देव म्हणना आपूण तुका 50% सारको करता. तूं कितके पर्संट घेवपाक रेडी आहाय तितके पर्संट तुका मेवतले. हांवें ताका मागीर विचारलें तूं स्वत मानताय हो तुजो हात सुटला तुज्या आतां कुडीन बाकीचे दुयेंस रावंक शकता ना म्हणूंक लागलो. चल म्हटलें वच खंयच्याय डॉक्टराशीन वच रिपोर्ट काड म्हटलें तुजे कुडीन दुयेंस मेवता जे डॉक्टरान सांगलां तें चॅक कर. फुडल्या आयतारा 18 तारखेर येतलो आनी ताका 18 तारखेर हांवें म्हटलं मुद्दम वच आनी मेडिकल टेस्ट करून घेवन रिपोर्ट घेवन यो. मेवच्यात ना भाव भयणान. म्हाका ह्या देवाच्या उतराचेर गॅरंटी आहा. मागोन आसतना तर कामां जातात भाव भयणानू नाजाल्यार देव आमकां दिवंक सोदता. तेज्या उतराचेर फकत आमी नियाळ करूंक जाय आनी तें उतर मानून घेवंक जाय. कृपा हा भावार्थान हांवें आपणायली. जेन्ना तेच्या भितर भावार्थ येयलो तेणें आपणायल्यो भाव भयणानू हांवें कांय करूंक ना. मागीर हांव ओळगो आहलो आनी एकलो भाव आहलो. फ्रेश एक्सिडंट आहा. तकलेक आंगोर सारकें घाये आहा. फ्रेश एक्सिडंट जाला ब्रदर. तकलेक आंगोर घाये आहा. फुटला आंगोर आनी देवाचें उतर दिता ताका 50% तेजो ऑलरेडी तो बरो जाल्लो. 50% तो आयकोन बरो जाल्लो. ब्रदर म्हणूंक लागलो आपणाक बरें दिसलां म्हणूंक लागलो. 50% तरी म्हणूंक लागलो आपणाक बरें दिसलां. हांवें म्हटलें 50 देव केन्नाच करिना म्हटलें. तो 100चोच देव. 50 तो केन्ना करिना. 100 तुका पळोवंक जाय काय म्हणूंक हांवें तुका पळोवंक जाय पळय म्हणूंक लागलो. हांवें म्हटलें इतलेंच म्हूण जेजू तुज्या माथ्याचेर काट्याचो मुकूट आसलो. खंय आसलो माथ्याचेर. प्रॉब्लम खंय आहा तेजो माथ्यान. जेजू तुज्या माथ्याचेर काट्याचो मुकूट आसलो. जे गाये त्या काट्या उदेशी पडल्या त्या गायांनी हांव बरो जालो. 3दा म्हटलें. 3दा म्हटलें भाव भयणानू माथ्या वयलो 50% आहलो तोय गेलो. मागणें करूंक ना. रिकॉर्ड केल्ले आहा. हे सगळे रिकॉर्ड केल्ले आहा. हांव बेश्टें तुमकां हांगा सांगना. सगळे रिकॉर्ड केल्ले. कितें मागणें करूंक जाय फकत देवाच्या उतराक एग्री जावपाक जाय.
एक्का हितून पासून मागणें करूंक ना, फकत देवाच्या तोंडान सान देवाच्या उतराची उच्चारणी. कित्याक लागून उच्चारणी करूंक सांगता भाव भयणांनो? मनशाक महिमा नाका. तूं म्हणटलें भावान आपणाचेर हात दवरलो आनी तो बरो जालो. म्हाका महिमा नाका म्हणून हांव कितें म्हणटा, तुका हांव देवाचें उतर दिता, तूं तुज्या तोंडार घाल आनी तूं उचार आनी देवाक जावनी महिमा. आतां पयलो स्क्रिप्चर घेतला पळय तो 1 Peter 4:11 आमी पयलो घेतला तो स्क्रिप्चर घडोवन येवपाक हांवें म्हटलें ताका देवाक जावनी महिमा, मनशाक नाका. देवान केला देवाक महिमा. हांवें हात धरून मागणें केलें, तो बरो जालो, तो म्हणटलो ब्रदर बरो पावरफूल आहा. कोणा फाटल्यान धांवलो? मनशा फाटल्यान धांवलो. देवाची महिमा मनशान काडून घेतली, तें नाका. देवाची महिमा देवाक, देवाचे ताकतीन कर आनी तेका जावनी महिमा सासणाच्या सासणांक आमेन. हें देवाचें उतर सांगता. म्हणटच तेजी महिमा आमी चोरपाची ना. म्हणटच तेजे सिस्टमीन तूं जियेशी उतर अशेंच घडोवन येतलें. भाव भयणांनी एक फामील आसली, सदांच लोनान आसताली, सदांच लोनान. आनी म्हाका ती मेवली पनिनून आनी हांवें देवाचें उतर दिलें तांकां. त्या दिसा सावन ह्या आयच्या दिसाक सगळे लोनांतले भायर काडले, सगळे लोनांतले भायर काडले. आख्खे फकत देवाचें उतर दिल्लें. तें देवाचें उतर ती पाळीत गेली. देवाचें उतर पाळीत वयताना कितें जालें, देव आपणाचें उतर राखीत गेलो. आमी कांय करूंक ना, एफर्ट कांय ना, देवाचें उतर दिलें. देवाच्या उतरान पदवी आहा. देव म्हणटा म्हाजें उतर घे तुज्या तोंडार घाल आनी तें घडोवन येतलें. म्हणजे इतकी पदवी आहा भाव भयणांनो. फुडें कितें म्हणटा तें पळोवया. नेक्स्ट स्क्रिप्चर वा सिस्टर. तेच भाशेन बरें झाड बरीं फळां दितात आनी वायट झाड वायट फळां दितात. बरें झाडाचें वायट फळां दिवन नसो न्हय म्हूण वायट झाडाच्यान बरें फळ दिवंक नसो. भाव भयणांनो, बरें मानकुराद तुका मानकुरादूच दितलो, घोटां दिवचें ना. आनी घोटाचें झाड मानकुराद दिवचें ना देव म्हणटा. म्हणजे तो तूं जेजू क्रिस्तान जियेताय, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेताय, तूं बरेंच फळ, तूं बरेंच फळ म्हणटा तो. तुज्या कडल्यान वायट येवचें ना, कित्याक तें फळ म्हाज्या कडल्यान येता. बी तुजी पूण फळ म्हाज्या कडल्यान. आनी सैतानाचें जें राज्यान काम करता, सैतानाची बी आनी ते बियेक तेंच पीक येतलें, वायट फळ घोटूच येतलें आनी तें घोट आमोट करीत वयतलो लोकांक. हें देवाचें उतर सांगता. आपणाचे भितर कोण रिगोन आहा, तो आपणाची बी घालता, तेका फळ आपणाचेंच येतलें. आनी येता भाव भयणान. आतां तुमकां कळटा म्हाज्या कडल्यान बरें फळ येता काय वायट फळ येता. तुमी पळोवन सांगतलीं. कशें कळटा? देवाचें उतर उलयता, देवाचें उतर घडोवन येता. देव म्हणटा म्हाजें उतर उलय, तें घडोवन येतलें. तूं घेताय, तूं देवाचें उतर उलयताय, तूं घडोवन येता. तूं म्हणटलें देवाचें फळ म्हाज्या भितर आसा, कित्याक हांव देवान रिगलेलें आसा आनी फळ दिवपी देव. फळ आनी कोण दिवंक शकना भाव भयणांनो. हांवें गेल्या बायबल क्लासीन तुमकां सांगलेलें की 5 साक हांवें पीक घालता, बी धरता आनी हांव 5 साक वयता आनी शेतान ओंपता. म्हाका 5च मेवता काय कितकें मेवता? आतां घातल्यार तुवें 5 मायज कशें मेवलें? पीक देव दिता न्हू, पीक तुका देव दिता. तूं घालताय 5 देव तुका पीक दिता. तशेंच आत्मीक जिवितांत जेन्ना तूं देवाच्यो बियो तूं ओपत रावताय आनी तूं दुसऱ्यांक देवाची गजाल सांगत रावताय, पीक तुका कितें मेवतलें? देवा कडल्यान. तुवें मोगाची बी घातली, तुका मोग मेवत रावतलो. तुवें शांतीची बी घातली, तुका शांती मेवत रावतली. तुवें जाणवायेची बी घातली, तुजी जाणवाय वाडत वयतली. तूं देवाचें उतर घेताय. जेम्स 1:5 म्हणटा तुका तर जाणवाय ना, देवा लागीं माग. तूं कितें करताय? जेम्स 1:5 घेताय आनी म्हणटाय देवा म्हाका तुजे जाणवायेन भर.
आतां तुजे भितर कितें येतली जाणवाय बी तुवें घातल्यार देव म्हणटलें ताणें जाणवाय मागला ताका जाणवाय दिवया सिंपल हा पूण आमी कितें चिंता तेजी उतरां उलोवंक जाय म्हाका जाणवाय ना म्हाका कांयच उगडास उरना म्हायशीन कांयच जायना मागीर तुका उगडास सुचचो ना तुका उगडास सुचचो ना पूण तूं तर म्हणटाय म्हाका जेजू क्रिस्ताच्या मोना हांव जे देवाचे जाणवायेन भरलेलें आहा तुका मोनूय जेजू क्रिस्ताचें येतली जाणवाय तुका जेजू क्रिस्ताची येतली कित्याक तूं देवाचें उतर उलयता आनी तेजें उतर उलयल्या उपरांत राखपाचें काम तेजें हांवें आतां एग्जाम्पल दिलें तुका हांवें फकत देवाचें उतर दिलें राखलें कोणें उतर देवान कित्याक तेजें उतर उलयलें घडून देवान हाडलें हांव हाडूंक शकत ना घडून हाडूंक शकत ना कित्याक देवाच्या उतराक देवाक पदवी पूण फकत ताणें इतकेंच केलां तूं वचून उबो राव म्हाजें उतर पुरगोट कर तुज्या तोंडांतल्यान पवित्र आत्मा उलयता येवपाचें काम म्हाजें हांगर चारांक कहो ना कहो हांवें हांगर पावपाक जाय हें काम म्हाजें मागीर फुडलें काम पवित्र आत्मा आपणाचें करतलो आनी एका वर्सान पळया भाव भयणानो 1 वर्स आमी हे देवाचें उतर हांगर हांव सांग्या परगट्टा 1 वर्स एका वर्सान तुमी ज्या जाग्यार हाडली तेजे तर 100 पटींनी वाड जागना सांग्या उतर दिवपाचें हांव बंद करतलो इतके गॅरंटीन सांगता ज्या जाग्याचेर तुमी आहात तुमचीशीन तर समज 10 लाख रुपया आसले तुमचीशीन तर 10 लाखाचे 50 लाख जागना नाजाल्यार हांव हांगर सांग्या उतर दिवपाचें बंद करतलो दुसरें तुमच्या कुडीन दुयेंसां आसलीं ती सगळीं तुमच्या कुडींतलीं दुयेंसां मेल्या बगर एका वर्सान तुमकां आनीक दुयेंस फ्री केल्या बगर हांव हांगर उतर दिवपाचें बंद करतलो तुमी सगळीं देवा लागीं ना पावलीं सगळीं देवा लागीं ना पावलीं देवाचें उतर हांवें दिल्या उपरांत नाजाल्यार हांव सांग्या उतर दिवपाचें बंद करतलो कित्याक ज्या कामाक हांवें येयल्लो हांव ना सफळ जालो म्हणटकच हांवें हांगर देवाचें उतर दिवपाचें ना पूण म्हाका गॅरंटी आहा आनी हांव देवा लागीं मागता जे हांव सद्दां वचोन देवाचें उतर दिता एका वर्सान ती कंप्लीट जें दिलां तेजे 100 पटींनी तें वाडपाक जाय म्हणून हांव एका वर्सान ज्या जाग्यार आहा हांवें तुमकां 50 लाख सांगल्या मिनिमम पूण 50 लाखाचेर बसचें ना ते वयरूच वयतले हांव तुका मिनिमम सांगता तुवें 1 लाख आहलो 50 लाखाचेर ना पावयले जाल्यार म्हाजेर रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 लाखाचे 50 लाख करपाचे ती म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव कशें करतलो तें हांव तुमकां सांगतलो शिकयतलो देवाच्या उतरान देवाच्या राज्यान कशी बियो घालपाच्यो पळय ते बी घालताय तेच तुका फळ मेळटले तेजे दुसरें फळ ना आंब्याक पणस जावचोच ना हांवें तर मोगाची बी घातली मोगूच मेळटलो थंय राग येवचो ना बी दुसरें फळ हाडिना कसली बी घालताय तसलेच आमी आतां समज कसले आतां हांगर तुमी कसले पीक घालतात शेतांनी चडशे जया घालता जया घातल्या उपरांत मागीर तुका बासमती जाता जयाच जातले न्हू तशें बी आमी हुंची घालता पळय तेजेर म्हणटकच आमी मोगाची बी घातली मोगूच मेळटलो शांतीची बी घातली शांती तुमच्या घरान शांती तुमच्या घरान मोग तुमच्या घरान आनंद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव घेता तूं उतराची जें उतर शिकयता तें उतर तूं लागू कर तुज्या घरान ना शांती येयली तुज्या घरान ना मोग येयलो तुमच्या फॅमिली मेंबरा भितर दुस्मानकाय आयली ना फॅमिली तुमची सगळ्यो एकठांय जाल्यो ती रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव घेता हांवें सांगलें 1 वर्सान तर हें सगळें घडोन येना हांव वर दिवपाचें उतर बंद करता आनी घडलें आनी तुमी म्हणटा ना ब्रदर तूं सोडिनाकाय आमकां मागीर फुडें चलोवया पूण 1 वर्सान हांव तुमकां हें सगळें सेटल केल्या बगर हांव हांगुरलो वयचो ना ही गॅरंटी दिता पूण हांव सांगता त्या उतरा प्रमाणे तुमी जेवंक जाय देवाचें उतर घेवंक जाय लागू करूंक जाय तूं हांगर आयकताय आनी घरा वचोन गायी मारताय नाजाल्यार मागीर हांव कितें करूं तूं सैतानाची उतरां उलयताय आनी देवाचें उतर उलयनाय मागीर हांव कितें करूं हांव सांगता पळय ती सिस्टम तूं चल वर्सभर दुसरें तूं कांय उलयनाकाय देवाचेंच उतर उलय हांवें सांगलां पळय तें देवाचेंच उतर ती रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव घेता न्हू आमी कितक्या घरांनी शांती केली
देवाचें उतर दिवन. आयज आमी 4 घरांनी गेल्यात, 4 घरांनी शांतीचें ताका उतर दिवन येयला. ना तांकां म्हयन्याभरान शांती मेवली नाल्यार तेणी म्हाका सांगपाचें. पूण तेणी डेली हांवें सांगलां पळय तें करपाक जाय. करिना नाल्यार आमी वचचीं ना. पळय हांवें तुका सांगली झाडां शिंप म्हणून, तूं शिंपनाय जाल्यार ती मोत्तेली. आतां हांव येवन काय शिंपचो ना ती. हांव येवन गो शिंपतलो तुमचीं झाडां आनी कितके जाणांगेर वयतलो झाडां शिंपपाक. तुमी आतां न्हिदकलो, हांव झाडांच शिंपपाक उरलो मागीर तुमची. तुमी बियो घालून आहात सुशेगाद, हांव येवन झाडां शिंपता. तुमचें काम न्हू, सगल्यांचें काम आसतलें. रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची एकल्याची आसतली. पूण गॅरंटीन हे उतर काम करतले ते गॅरंटी, कित्याक देवाचें उतर देव राखता. ही म्हाका कॉन्फिडन्स आहा म्हणून हांव सांगता. देवाचें उतर म्हणटा जेरामाया 1:12, म्हाजें उतर घडोवन येवपाक हांव पळयतलो. आयजाया 51:11 म्हणटा जें तूं उतर तुज्या तोंडांतले भायर घालताय ते घडल्या बगर पुत्तून येवचें ना. हें देवाचें उतर सांगता. म्हणटच कॉन्फिडन्स म्हाका देवाच्या उतराचेर आहा. हांवें फकत तें लागू करपाक जाय म्हाज्या जिवितांत. हें म्हाजें काम. ती बी हांव डेली ओंपता. जेन्ना तूं डेली ही बी घालताय, उचारणी आमी बरोवन दिता तुमकां. तुवें बसून ते उचारणे करपाचें ना, तुका बरोवन रेडीमेड तुवें डेली तुज्या तोंडांतल्यान म्हणपाक जाय. आतां कितक्या जाणांक आमी उचारण्यो दिल्या. धाकट्या भुरग्यांक दिल्या म्हाका जेजू क्रिस्ताचें मन आहा आनी हांव जेजू क्रिस्तान सगळें करूंक शकता. सगळ्या जाग्याचेर जेजूचें नांव आनी कोणाचें नांव ना. जे भुरगीं हें म्हणटात ती तर तेणीन टॉप करूंक ना नाल्यार पळया. टॉप करूंक ना नाल्यार पळया. म्हाज्या चेडवाक 35 पडटले %. कॉलेज कबार जाल्या पळय तेन्ना 90.4 लास्ट रिपोर्ट काड तेजो. 90.4, 35 पडटाले कॉलेज. पूण 6 वर्सां म्हटलें ताणें, कंटिन्यूस म्हणटाले, कंटिन्यूस. ताणें थांबोंक ना. ना आपणाक 35 पडले, SC6 61 पडले ताका. SC6 61 पडले. SC6 61 पडले. 61 पुरो, फर्स्ट क्लास. थांबोंक ना. 90.4 ताणें कॉलेज सोडली. 90.4 तेजो लास्ट रिपोर्ट. आतां म्हाजें मोदलें चेडूं शिकता. पयले आनी तिसरें चेडूं म्हाजी कामाक वयता. ते म्हणूंक लागले आपूण आनी शिकोना. हांवें म्हटलें तुका जाय तें तूं कर. मोदल्या चेडवाक शिकपाचो खूब इंट्रस्ट आहा. आख्ख्या गोंयांत तिसरें येयलो. आख्ख्या गोंयांत तिसरें. कित्याक? देवाचें उतर डेली म्हणटा. म्हाका जेजू क्रिस्ताच्या मन आहा, जेजू क्रिस्तान सगळें करूंक शकता. म्हाका जेजू क्रिस्ताच्या मन आहा, हांव जेजू क्रिस्तान सगळें करूं. हांव म्हाजो लायफ एग्जाम्पल सांगता. सिस्टर जोनिनांगे सर हांव सांगतात तिसरें येयला वो ना पळय तें, ती विटनस आहा. गेल्या वर्सा 13 येयल्ले ताका एडमिशन दिवंक ना. 25 येयल्ले ताका एडमिशन दिलें. पूण आमी देवाच्या आड उलोवंक ना. 25 आहले ताका एडमिशन दिलें, 13 आहले ताका एडमिशन दिवंक ना. कित्याक? आमी जाणान आमचें सरकार कितें करता मोदें मोदें पळय तो. म्हणटच आमी आड उलोवंक ना. म्हटलें देवा आमचेर ते आड येयल्या, आमी तांकां बेसांव घालता. ह्या वर्सा तिसरें येयलें. आतां तिसऱ्याक खंय भायर उडयतलो? तिसऱ्याक भायर उडयलो नाल्यार तेंचेर केसी पडटल्यो न्हू. 13 म्हणटो तूं म्हणोंक शकता ना हो शेड्यूल कास्ट लायलो, हे लायले, ते लायले म्हणून ताका एडमिशन मेळोंक ना. म्हणटच आमी म्हटलें आसूंक सोडून घाल. हांवें म्हटलें चेडवाक तूं 1 वर्स देवाचें उतर हें कर, तूं देवाचें उतर शीक आनी हांव वयता थंयसर तूं यो. मागीर ताका इमिजिएटली आमच्या माद्रीनी ताका काम दिलें. देवान ताका काम दिलें आनी 1 वर्सभर ताणें धाकटे स्पेशल भुरगीं आसतात, जी स्पेशल भुरगीं आसतात आमचे पळय ते तांकां शिकपाक मातशें उणें पडटा, तांकां 1 वर्स शिकयलें ताणें. पगार मेळ्ळो. 1 वर्साचें ट्रेनिंगूय मेळ्ळें. कित्याक ते एड्युकेशनाच्या हितून आहा, ताका ट्रेनिंगूय मेळ्ळें. आनी ह्या वर्सा तिसरें येयलें. आतां तिसरें येयल्ल्या मनशाक कळ्ळें भायर उडयतलो, एडमिशन मेळ्ळें. हे म्हाज्या भुरग्यांच्यो हांव तुमकां टेस्टिमनी सांगता, ज्यो घडल्या पळय त्यो. म्हाज्या भुरग्यांक जे घडटा तुमकां कित्याक घडचें ना? देवाक काय तुमी दुसरी न्हू? तुमी देवाची भुरगीं. जी संवसारान कोणूय आसूं, कसलेंय रिलीजन आसूं, भुरगो क्रिएटर देव बाप, पूत आनी पवित्र. आनी कोणाच्यान कोण क्रिएट करिना. म्हणटच सगळीं आमी देवाची भुरगीं. हें देवाचें उतर सांगता.
उत्पत्ती न्हू तें जेनेसिस जेनेसीस पयलें म्हणटा जेन्ना देवान अरंबाक जेन्ना देवान सोर रचलो अरंबाक देवान सोर आनी संवसार रचलो म्हणजे सगळे मनीस काळ पळय जे रचला ते देवान बाप पूत आनी पवित्र आत्म्यान रचला हो स्वर्ग आनी संवसार देवाचे उतर म्हणटा पयली लायन म्हणटा कितें म्हणटा पळय वाच सिस्टर अरंबाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली अरंबाक स्वर आनी प्रितुमीन कितें रचला तें कोणें रचलें देवान आमी कोणा भाशेन देवा भाशेन देवान देवाच्या उतरान म्हण बरयलेलें आहा आमच्या भाशेन मनशाक रचुया जेनेसीस 1:26 वाच देवान म्हणलें आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया कोणा सारको रचला मनशाक देवा कोणें रचला म्हणटत मनशांक कोणें रचलें बाप पूत पवित्र आत्मा आमच्या सारकेलो म्हणजे बाप पूत पवित्र आत्मा आमच्या सारकेलो म्हणजे एकावून सुबेज न्हू बाप पूत पवित्र आत्मा आमच्या सारक्याच्या आमकां देवान आपणा सारकें रचल्या फुलां आपणा सारकें रचूंक ना जनावरां आमकां आपणा सारकीं रचूंक ना आमकां रचल्या आपल्या सारकी देव आत्मा आमी आत्मे इतकें सिंपल म्हणजे सगळे मनीस काळ जो आहा तो देवान रचला धरम मागीर हे मनशान केलें देवान धरम करूंक देवा देव रचणार देव एकूच देव तो आनी धरम करूंक वचोंक ना मागीर हांगर ह्या धर्तेचेर मनशान केलें ते कोण प्रवादी हे केले पळय ते हे देवान करूंक ना देवान एकूच धरम केलो मनशाचो हो धरम मनीस काळ धरम हे देवाचें उतर सांगता जेनेसीस 1 उत्पत्ती 1:26 मागीर फुडें कितें म्हणटा सिस्टर बरें पोट दिनात असलें झाड कातरतात आनी कुशान उडयतात देखून तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखून काडटल्यात भाव भयणानो देव म्हणटा चुत्रायन हें उतर आहे जी आपणाची फळां दिनात तांकां काडून उर्जान उडयतलो हांव म्हणना जेजू म्हणटा म्हणटो नियाळ करा आमी क्रिस्तांवां जेजूची फळां दिवपी क्रिस्तांवां नाजाल्यार म्हणटा तो काडून उज्यान उडयतलो हो जेजू म्हणटा हांव तुमच्या भितर भिरांत घाली ना पूण हांव म्हणटा देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक जाय हें जेजू म्हणटा जी फळां आपणाचें फळ दिनात ती झाडां ती आपूण भेंटलो आनी ती उज्यान उडयतलो जेजू सांगता क्रिस्तांव फळ दिवपी तर क्रिस्तांव तूं न्हू नाल्यार तूं उज्यान वयतलें म्हणटकच हांवें कितें करूंक जाय म्हणटकच हांवें कितें करूंक जाय सिंपल हांवें कितें करूंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाय आनी हांवें सांगलां पळय तें तुवें केलें पळय तें देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवपाक त्रास ना हांव वाचिना म्हणून म्हाका कळना देवाचें उतर पूण जेन्ना तूं वाचताय तूं देवाचो नियम तूं जाणा जातलो आनी त्या प्रमाणे तूं जियेतलें कित्याक तुज्या भितर एक भाग देवाचो पवित्र आत्मा आहा तो तुका आदार दिता तेंच सांगलें हांव हांगर उबो रावन तर उलयता बसून तर उलयता नाल्यार म्हाज्या भितर जो पवित्र आत्मा आहा तो उलयता म्हाजें काम कितकें इजी आहा फकत हांवें 4 हांगर येवपाक जाय आनी बसपाक जाय फुडलें पवित्र आत्मा म्हाजें काम करतलो कित्याक ताणें उतरान बरोवन दवरलेलें आहा तूं येवपाचो बसपाचो तुज्या तोंडांतल्यान हांव व्हांवतलो हांगर व्हांवपाचें जागो हो हांव बसता तो व्हांवता पूण हांवें ताका म्हाजें जिवीत सोंपोवंक जाय इतकें काम हांवें तर ताका केन्ना उलो मारूंक ना नाजाल्यार तूं चिंतिनाका तुज्या तोंडांतल्यान पवित्र आत्मा उलयतलो पवित्र आत्मा तर तुज्या तोंडांतल्यान उलयता नाल्यार तुजी उतरां दुसरी खंय पवित्र आत्मा ती उतरां उलोवंक दिवचो ना तुका पवित्र आत्मा तूं उलयताय देवाचें उतर शिकताय पवित्र आत्मा तुका उतरार तुका उगडास हाडटलो आतां हे स्क्रिप्चर म्हाका कशें उगडास येता पवित्र आत्म्या कित्याक तो उलयता आतां इतकें हांव जाणा की तेणेन म्हाका शिकयलें आयज ताणें सांगलें म्हाका तुजो टॉपीक चेंज हांव टॉपीक रोमन्साल घेवपाक आसलो
आनी दुसरें आमची उचारणी करपाक आहलो ती उचारणी फाटी उरली हें शिकय म्हणूंक लागलो. ताका खबर आहा खंयचे पयले गे. हांव त्याच भावाक सांगतालो म्हाजो तो उठलो तो म्हाज्या रुमान येता थंयसर वता. हांवें म्हटलें ब्रदर म्हटलें टॉपीक चेंज आयचो म्हटलें. ताका पयलेंच सांगलें आयचो म्हटल्यार टॉपीक चेंज. म्हटलें म्हाजो टॉपीक चेंज केलो म्हटलें राती म्हाका न्हिदोंक दिवंक ना. टॉपीक म्हटलें दिलो एग्जाम्पलूय दिलें म्हटलें हांव तुका एग्जाम्पलूय सांगता कितें दिल्या पळय तें. आनी ते आमी येताना हांव तांकां एग्जाम्पलूय शेअर करीत येतालो की कितें म्हाका आयज सांगलें पळय तें देवान. आनी सांगलें एग्जाम्पल सांग. आतां तुवें म्हाका देवाचें उतर दिलें एग्जाम्पलूय सांग न्हू. एग्जाम्पल हें म्हणूंक लागलो सोंपें कर. पवित्र आत्मा तुका इतकें सोंपें करता. एग्जाम्पल तुमकां आम्याचो आनी गोठांचो बरो लागोंक ना. पवित्र आत्म्यान दिला सारको. आमकां गोंयकारांक आमकां ती 101% आमकां कन्फर्म जातालें. आमी जाणा मानकुराद सगळ्यान बरो आनी गोठ सगळ्यान वायट म्हणून. प्रेज गॉड. हालेलुया. हांगर कवर कर. एवो लास्ट न्हू. मागीर फुडलें घेवया. फुडल्या विकान घेवया. 21 मॅथ्यू 7:21 फुडल्या विकान घेवया. हे टिचींग हांगर कंप्लीट करुया. कितें विचारपाक जाय तुमकां भाव भयणानो? कितें विचारा. तुमकां दिसता हांव देवाचें उतरां पोरमणें उलयलां काय हांवें दुसरें कितें सांगलें? नेक्स्ट टायम कितें करा बायबल घेवन या. आनी कितें करा पेनान जाय जाल्यार तुमकां मार्कर पेन जाय नाल्यार मार्कर पेन हाडटा. सोमतें मार्क करून घ्या आनी हो त्या बुकार बरोवन धरा. सोदपाक पासून मागीर तुमकां इजी जातलें. मार्क केल्ल्या तूं म्हणटलें ह्या उतराचेर म्हाका नियाळ करपाक जाय. बायबल आहाय न्हू तुमगे सगळ्यांगे आसा ना? ना कोणाची ना नाल्यार बायबल हाडटा. ना तुमचीशीन बायबल नाल्यार बायबल दिता. आतां तेच चिंतू नाका तुमकां हांव कसो बायबल दितलो हांव कसो बूक दितलो. तो दिता म्हाका. तो दिता म्हणून हांव दिता. सप्लाय बंद जावपाक जायना. तूं म्हणटलो ब्रदर तुका खंयसरल्यान पयशे दिता तो दिता. तुमी जास्ती घेवपाचे ना. अरे बाबा ब्रदर पयशे बायबलाक मोडटलो बुकाक मोडटा पेनां हाडटा ती जास्ती तुमी घेयनाकात. म्हाका दिता म्हणून हांव दिता. म्हाकाच दिवंक नाल्यार हांव खंयचे दिवपाचो. हांव लॉसान धंदो करतलो. हांव भाजी घेतलो. म्हाका भाजी पडल्या 50 रुपयांक हांव रुपयाक विकतलो. 49 रुपीज म्हाका लॉस. पूण म्हाका तर भाजी 10 रुपयांक पडल्या आनी दिव म्हणटा वच आनी दी लोकांक. म्हाका दिवपाक कितें जालां? 10 रुपया ताणेंनूच दिल्यात. तूं वच आनी दी तांकां. 10 रुपया तेजे ते 10 रुपया हांवें काडले मोडले हाडून दिता. म्हणटच आमी खंय देवाचें उतर दिता. आतां फाल्यां पनिनोन 18 तारखेर आमचे फूल डे रिट्रीट आहा. कितकोय लोक जांग तो 300 जांग 400 जांग सगल्यांक जेवण फुकट. उदीक फुकट. पयशे घेवप ना कोणा कडल्यान. तूं म्हणटलें कशें जाता? देवाची बी आमकां खबर आहा देवाचें कशें आमकां मेवतलें पळय तेंच शिकयतलो तुमकां. देवा कडल्यान कशें घेवपाचें आजून शिकोवंक ना. ती शिकोवण आतां जातिल्ली. देवा कडल्यान कशें घेवपाचें बी कशी घालपाची हें आमी बी घालता पळय तेजेर आमकां मेवता. आतां म्हाका कोणेन सांगलें आतां जायतो लोक हांगर तुमकां खबर ना. खूब लोक आसता असो की तांकां इत्याराक पासून पयशे आसना. खूब जाण आसता आनी तांकां पयशे ना तेंचो इतेर करपाक. आनी आमची मिनिस्टरां म्हणटा ते आमकां फोन करता आनी म्हणटा ब्रदर आमचेशी इत्याराक पयशे ना. हांव कितें करता तेजो इत्याराचो खर्च हांव करता. हांवें कितें घातली कसली बी घातली पयशांची. म्हाका कितें मेवतलें? म्हाका कितें मेवतलें? पयशे. कित्याक हांवें बी घातल्या कसली पयशांची. हांवें समज 10,000 थंयसर हांवें मोडले कित्याक इत्याराक. तूं मनान कितें चिंताय म्हाज्या कडल्यान 10,000 गेले म्हणून. पूण देव सांगता तुका 10,000क 10 लाख दितलो. हांवें हांगर 10,000 दिले थंयसर 10 लाख येयले. म्हणजे तूं बी घालताय 100 पटी ताका एड कर तुका. हांवें 10,000 घातले म्हाका 1 लाख येयलो. हांवें तर आख्ख्या म्हयन्याक तर हांवें
देस्पेस केलो. आतां आमी फाटल्या विकान आमी आतां 3 दीस आमी जेवण बा फ्री दिलें. ऑलरेडी म्हाका ते पयशे देवान दिले. हांव चिंता हांवें दिल्यार हांव मायनसान आहा म्हणून, तो तूं चिंताय. पूण देव म्हणटा तुवें पयशांची बी घातल्यार आपूण तुका पयशे दितलो. कशें येतले ते दास्ती घेवपाचें ना, ती दास्ती घेवपाचें ना. देव कोणाशीन उलोवंक जाय तेशीन उलयता, तुवें टेंशन घेवपाचें ना. एक मनीस 1 लाख घालता डायरेक्ट. कोण उलयता? हांवें मागोंक ना कोणाशीन, हांव कोणाशीनूच मागचो ना तुमचेशीन. देव तेंचेशीन उलयता. कोण UK आहा पळय तेंचेशीन. हे पयशे आमकां येता UK हांगोल्यान थंयसरल्यान येता. आमी मागोना कोणाशीन. आमी म्हणना कोणाक तुमी पयशे दिया, कोणाक सांगोंक ना. देव उलयता. देवाक खबर आहा कोण दिवंक शकतलो पळय तो. तुजेशीन 100 रुपया आहा जाल्यार देव तुका सांगतलो लाख दी म्हणून. पूण जेशीन लाख आहा ताका देव सांगतलो थंय लाख घाल म्हणून. आनी ताका जॅम पडना घातल्या बगर. एक भाव आसलो आनी म्हाजो नंबर बा कांय नासलो तेजेशीन, आनी तो म्हाका वळखना, हांव ताका वळखना. पूण ताणें म्हाजी शिकोवण आयकल्या, म्हाजी शिकोवण ताणें आयकल्या. आतां म्हाजो नंबर ना तेजेशीन. कहो करून ताणें ते UKन पळय आमच्या गोंयकार आहा तेजेशीन तो कनेक्ट जालो आनी म्हाजो नंबर मेवलो ताका. म्हाका फोन केलो, आरे ब्रदर म्हणोंक लागलो 2 दीस जाले आपूण न्हिदोंक ना. हांवें म्हणलें कितें जालें रे? ना आपणाक म्हणटा देव सांगता तुका पयशे धाड, तुका पयशे धाड. पूण आपणाक बँक अकावंट तुजो खबर ना न्हू म्हणटा. आपणाक म्हणटा 2 दीस म्हणटा जॅम पडना, मातसो तुजो बँक अकावंट नंबर दी म्हणोंक लागलो आनी आपूण पयशे घालता. आतां तो म्हाका वळखना, हांव ताका वळखना. पूण ताका म्हाजो बँक अकावंट नंबर खबर जावं न्हू, म्हाज्या बँकान पयशे घालतलो जाल्यार. नंबर दिना फुडें पयशे घातले. त्या दिसा ताका जॅम पडली. आतां हांव ताका वळखना, तो म्हाका वळखना. देव कोणाशीच कॅपेसिटी आहा ताकाच सांगतलो. म्हणटच आमी चिंतिनात ते कितके पयशे खर्च जालो, कितको जालो. सिस्टम आमकां खबर आहा. जितको तूं भायर घालताय तितको तुका तो दितलो. म्हणटच आमी भायर घालता आनी आमचो फायदो. म्हणटच तुमी चिंतिनाका, ह्या फायद्याकूच करता आमी. हे दिले की आमकां मेवतले. तुमी दिवपाची गरज ना, देव दितलो. तुमी दास्ती घेयनाका, तुमी शांत राहा. पूण हे अशी सिस्टम ही. हांवें तुका सांगलें पळय कशें येता पळय तें. हांवें एक्सप्लेन केलें. कित्याक एक्सप्लेन करपाची अशी गरज ना, पूण तुमकां कॉन्फिडन्स येवपाक जाय. कॉन्फिडन्स येवपाक जाय. देव कोणाशीन तरी उलयता. कित्याक देव तो ताका खबर आहा खंयचो मनीस कितको दिवंक शकता आनी ताका खबर आहा कितको ताणें खर्च केला. म्हणटच तो तितकोच एमावंट सांगता. एमावंटूय सांगता कितको घाल पळय तो. सगळे देव कोत्ता अरेंजमेंट. टेंशन घेना. कोणाशीन बायबल ना सांगा, नेक्स्ट विकान आमी बायबल घेवन येता. कितकें आसूंक तें. सगळ्या लोकांशीन ना तितकें सांगा, तितकें बायबल आमी घेवन येतले. हय कसलें तें सांगा. कोंकणी जाय, इंग्लीश जाय, कसलो जाय पळय तें. कोणाक कोंकणीक बरो लागता, कोणाक इंग्लीश लागता. आतां घरच्यांक व्हरनाका. तुमी येयल्या पळय तांकां जाल्यार तुमी घरचे आमचे 5 जाणां आहात, तांकां 5 जाणांक हाड म्हणून. कळ्ळें न्हू. तांकां 5 जाणांक हाड म्हणून. तुमी हांगर येयल्यात तेंचे हांव उलयतां. कोण येयला ताकाच बुफे खावंक मेवतली न्हू. काय तूं पार्सल करता आनी तुज्या जेवणाक आतां तुमकां काजाराक गेले ताका ते बरोच घे कोंकणी. सिस्टर यू टेक द नेम्स. एक मागणें करुया कवर करच्या पयलीं. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवे आमी. सर्गीच्या बापा तुका आर्ग आनी महिमा दिता. जेजू क्रिस्ता तुका आर्ग आनी महिमा दिता. पवित्र आत्म्या तुका आर्ग आनी महिमा. हे देवाचें उतर तुवें सिंपल केलाय, तेंच्या काळजान घातलाय आनी भावार्थाचें उतर उलयलां जेजू. हांव पवित्र आत्म्या भावार्थाचें उतर उलयलां. सर्गीच्या बापा भावार्थाचें उतर उलयलां. गॅरंटी आहा. वर्साचो टायम दिला, पूण म्हाका गॅरंटी आहा
सर्गीच्या बापा हे सगळे तूं एका म्हयन्यान घडोवन हाडटलोय तेंच्या जिवितान. जेन्ना हे देवाचे उतर घेतली आनी हे देवाच्या उतरा प्रमाणे ते जियेतले तेन्ना एक वर्स नाका देवा तुका तांकां वाट दाखोवपाक. तुका एका म्हयन्यानूच तांकां वाट दाखोवंक येता कित्याक तूं पदवेदार दिव. आनी ह्या भावार्थाचें उतर उलयलां, तुजी सिस्टम जी सजमायल्या तुज्या उतराचेर तूं हें उतर घडोवन हाडटाय म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. सगळी महिमा तुका जावनी. तूं चड देवा आमच्या जिवितान आनी आमकां खालती कर. तुज्या उतरा प्रमाणे जियोवपाक पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. आनी हें सगळें घडलें म्हणून सर्गीच्या बापा तुका आर्ग आनी महिमा. जेजू क्रिस्ता तुका आर्ग आनी महिमा आनी पवित्र आत्म्या तुका आर्ग आनी महिमा. सर्गीच्या बापा तुजें हांव उतर उलयतां. तांकां ओत्मीकपणान सगल्यांक तूं सर्ग ओपन करताय म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. फिजिकल जिवितान तेंच्या ती वाड पळयतात म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. तेंचे कुडीन कसलेंच दुयेंस रावंक शकना कित्याक जेजूच्या गायांनी तांकां ऑलरेडी पेकोवणी मेवली. तिसरें जें हांव उलयतां तेंची ह्या पयशांचेर वाड. सर्गीच्या बापा जेन्ना ती ही सिस्टम शिकतली आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतली तेन्ना जेजू गॅरंटीन एका म्हयन्यान ती तेंच्या पयशांनी वाड पळयतले म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. ही सगळी हांव मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. तुमच्या भितर कोणाकूय पेकोवणीचें बा कितें आहा? फकत सुजमणी दितलो. मागणें करचो ना. मागणें करपाची गरज ना. मागणें करपाची गरज ना ही गॅरंटी म्हाका आहा. कोणाकूय पेकोवणी, फिजिकल पेकोवणी कोणाकूय दिसता तुज्या कुडीन कसलें दुयेंस आहा कितें आहा, बसतूच बस. हांव तुका आतां सांगता सगल्यांक आतां कळपाक, कित्याक एकल्याक सांगलें न्हू, सगल्यांकूच सांगा. 1 Peter 2:24 कार्ड सिस्टर सगल्यांक सांगता. सगळे कोणाच्याय कुडीन दुयेंस दिसता, तूं एकलीच उबी रावल्या, बाकीच्यांक ना. तूं काय आहा बस आयक आं कितें सांगता पळय तें. खुर्सार ताणें आमच्या पातकाचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. खुर्सार ताणें कोणें? जेजून आपणाच्या कुडीन म्हणजे तेजे कुडीन आपणाचे कुडीन तेणें आमचो पातकांचो भार उबारून घेतलो. म्हणजे खुर्सार जेन्ना ताका खिळायलो तेन्ना आमच्या पातकाचो भार तेणें घेतलो. कोणाच्या? आख्ख्या मनशा काळाचो. आख्ख्या मनशा काळाचो सर्गीच्या बापायन तेजेर पातक घातलें. तेणें पातक करूंक ना. जेन्ना संवसारान आहलो तेणें पातक करूंक ना. देवाचें उतर म्हणटा एकलोच आहलो जेणें पातक करूंक ना तो जेजू. पूण सर्गीच्या बापूय कितें करता? पातकाचे सगळे पातक काडटा आनी आपणाचे खुर्सार जेन्ना जेजू खुर्सार आसता ते आपणाच्या पुताचेर घालता आनी जेजूक पाट करता. आनी जेजू म्हणटा कित्याक म्हणून तुवें सर्गीच्या बापा कित्याक म्हणून तुवें म्हाका पाट केली? कित्याक देव पवीत पातकाक पळोवंक शकना म्हणटकूच तो कितें करता? ताका पाट करता. आपणाच्या पुताक नाकारता खुर्सार आनी आपूण पाट करता ताका. जेजू आपणाक पाट करता. जेजूक सर्गीचो बापूय पाट करता. फुडें कितें म्हणटा? पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोवचे खातीर ताणें अशें केलें. ताच्याच गायांनी तुमी बरीं जाल्यात. आतां दुसरें कितें म्हणटा? पातकाक पाट करपाक. आतां एग्जाम्पल दिता, बारीकसाणेन आयकात. मागणें करपाची गरज ना, पुतून सांगता. फकत बारीकसाणेन आसूंक तुज्या कुडीन कसलेंय दुयेंस आसूं, तूं ह्या वेळार बारीकसाणेन आयक. व्हेरी सिंपल लँग्वेजीन सजमायता. पातकाचें म्हणटा तो कितें म्हणटा? पातकाचें मूळ तुज्या भितर आहलें. म्हणजे पातकाचो सैम जो देंवसारा कडल्यान आदामा कडल्यान आमकां येयलो तो सैम तुज्या भितर आहलो. जेजू म्हणटा पातक मुळान सान हांवें काडलें. खंयसरल्यान काडलें? मुळान सान. मुळान सान तुवें पातक काडलें नाजाल्यार
मूळ आनी उरला मूळ काडले. आतां समज एक झाड आहा हांगर, आतां हें झाड आहा, हे झाडा मुळांतसून तर हांवें काडले, नाल्यार हांगोर आनीक झाडाचें कितें उरलां? हांगोर आनी कितें उरलां? कांय ना. पातोक म्हणटा आपल्यान मुळांत सावन काडले आनी खुर्सार घातले. बेश्टे घालूंक ना, मुळांत सावन काडले. आतां हे मुळांत सावन काडले, हे समज हो आमी धरुया पपाया, हे पपायाचें झाड मुळांत सावन काडले काय आनी पपाया येतल्यो? आतां हे धरुया पातकाचें झाड, आनी हे पातकाचें झाड फळ दिताले दुयेंस. हे पातकाचें झाड मुळांत सावन काडले आनी हे फळ दिताले. पातक तुका कितें दिता? दुयेंस दिता. पातका उदेशी आमकां दुयेंस येता. देव म्हणटा तुज्या पातकाचें मूळ हांवें काडलें, मूळ काडिना फुडें कितें जालें? दुयेंस मेलें. जे देवाचें उतर कितें म्हणटा? कितें म्हणटा फुडें? पातकाक फाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोवचे खातीर ताणें अशें केलें. सोंतपणाचें खंय बरयलेलें आहा? पातकाक पयस करून कितें कितें करच्या खातीर? देवाक मानता ते भाशेन. देवाक मानता पळय ते भाशेन. आतां पातकाचें मूळ काडलें, आतां पातकाचें मूळ काडला थंयचो तो नेय मूळ घालता, आनी तें मूळ घालता कहल्यार तुका तुज्या भितर देवाचो स्वयं घालता. आदावा कडल्यान जेन्ना आदावान केल्लो तेन्ना तेज्या भितर देवाचो स्वयं आसलो. जेन्ना ताणें फळ खाल्लें देवसाराचो स्वयं येयलो, कित्याक देवसाराचें आयकलें आनी ताणें फळ खाल्लें, तेज्या भितर पातकाचो स्वयं येयलो. आतां पातकाचो स्वयं देवान काडलो, जेजून पातकाचो स्वयं काडलो. नवो आतां तुज्या भितर स्वयं घालता. तुज्या भितर आतां कितें घालता? नवे त्याच जाग्याचेर ब्रदर डायगो कितें करता? ह्या जाग्याचेर हे आमी काडला, आतां हांगर दुसरें घालता, द्राक्षांचें घालता. आतां कितें दितलें ताका? द्राक्षां. सोंतपणान तुका कितें जातलें? सोंतपणाचें फळ येतलें तुज्या जिवितांत. तो म्हणटा आपणें तुका देवाचें स्वयं दिलो, आतां तुका सोंतपणाचें फळ. हो एक मॅटर जालो. आतां जेजूक मनीस म्हणून खुर्सार गेलो, सारकें? काय देव म्हणून खुर्सार गेलो? काय मनीस म्हणून खुर्सार गेलो? कसो गेलो? मनीस म्हणून. आतां देवाचें उतर म्हणटा तेज्या गायांनी तुमी बरी जाल्या. आतां पातकाचें बोगसणें दिवंक नाका, पातकाचें बोगसणें दिवंक नाका. आतां पातकांचें बोगसणें दिवपाक शिक्षा आहा. पातकाचें बोगसणें दिवपाक शिक्षा आहा. एग्जाम्पल दिता. हांव पुलिशेन काम करतालो आनी हांवें कोणा कडल्यान पयशे घेतले आनी हांवें कोणाक मर्डर करूंक लायली. कोर्टान आतां हांव जजा लागीं फुड्यान आहा आनी जजान म्हटलें रेमणाक मरणाची शिक्षा, हँग टू डेथ. ही शिक्षा तो म्हाका थंयचो टायप मारता तेजो. तेणेन जजमेंट दिलें हँग टू डेथ, रेमंड हँग टू डेथ. मोरोसोर तेका गोवा फास, रेमणाक गोवा फास. जेजू येयलो मदें आनी म्हणटा, जेजू म्हणटात एक मिनीट म्हणटा, रेमणान मर्डर करूंक ना, हांवें केल्या. रेमणान मर्डर करूंक ना, हांवें केल्या. आतां म्हाका सुटका मेवतली आनी जेजूक अपराध थंयसर बरयता, फुडें बरयता तो जेजूक मोरोसोर शिक्षा, हँग टू डेथ, ताका गोवा फासाची शिक्षा. म्हाका सुटका मेवली काय दोगांयूय आतां आमकां घालतले? एकल्या मनशाक दिवंक जाय न्हू शिक्षा? तो म्हणटा आपणें मारला आनी म्हाका ते केसींतलो भायर काडलो. आतां शिक्षा कोणाक मेवली? जेजूक. म्हणचे पातकाची शिक्षा जेजून घेतली. हांवें पातक केल्लें आनी म्हाका मरण फावो आहलें. जेजू येयलो आनी कितें म्हणटा? ना, तेणें मारूंक ना, तेजी हांवें मारला आनी हांव शिक्षा घेता. आतां तेणें शिक्षा घेतल्या उपरांत म्हाका शिक्षा लागू काय म्हाका शिक्षा काय म्हाका सुटका? हें मानता तुमी?
सुटका तेणेन शिक्षा घेतली. म्हणजे पातकाची शिक्षा घेवपाक जाय, कोणें तरी घेवपाक जाय. पातकाची शिक्षा कोणें तरी घेवपाक जाय तेन्ना म्हाका सुटका मेवतली, नाजाल्यार म्हाका सुटका मेवचें ना. म्हाका हँग टू डेथ हा, तुका गो फास दिवन मरण. पूण जेजू येता म्हणटा शिक्षा आपूण घेता, हांव फ्री. हें मानता तुमी हांव फ्री म्हणून? आतां हांगोर येवया. पळय आतां तुमी म्हणलां फ्री म्हणून, आतां हांगोर येवया. पळय तुमचें मागोन आसतना हिलींग तुमकां मेवतलें, कितेंय आसूंक तें कुडी. तूं फकत आतां सजमो कितें जालें पळय तें कितें म्हणटा फुडें, आतां गायांचेर वच. ताच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यात. आतां गाये तेणेन कित्याक घेतले? आतां हांगोर तेणेन कित्याक घेतली? शिक्षा घेतली म्हाजी. आतां कुडीन तो मनीस म्हणून आमचे गाये घेता, ताका पळय सगलो गायांनी पळय भरलेलो तो. शिक्षा आमच्या पातकाची, आमच्या पातकाची शिक्षा तेच्या कुडींनी गाये. इतके पासून तुमकां कळटा तेजे कुडीन जे गाये पडले ती तेजी पातकाची, आमचे कुडीन पातकाची शिक्षा. जेजूचे कुडीन पातकाची शिक्षा ते गाये. हांव म्हणना, देवाचें उतर म्हणटा. देवाचें उतर म्हणटा तेजे गाये तुजी शिक्षा. त्या गायांनी तुका पेकोवणी मेवली. तूं सत मारताय त्या गायांनी तुका पेकोवणी मेवली म्हणून जालें. आतां चॅक करा. आतां तूं चॅक कर, तूं चिंती नाका पळय, तुज्या मनान चिंती नाका. तुमी सगळीं एग्री जाल्या, तुमी सगळीं एग्री जाल्यान की शिक्षा जेजून भोगली. म्हाजो जागो जेजून घेतलो. पातकाचे म्हाका मरण आहलें, मरण जेजून घेतलें. आतां ह्याच वेळार जेजू म्हणटा त्या गायांनी तुमी बरी जाल्या. तुवें फकत एग्री जावंक जाय, जेजूच्या गायांनी आपूण बरी जाली, जातली न्हू. तुका कितें करूंक जायनासलें तें कर आनी चॅक कर. तुका जायनासलें तूं कर आनी चॅक कर. तूं तें चिंती नाकाय. तूं पळय न्हू, तूं पळय चॅक कर. तूं चॅक कर. आतां तुका खर जाता कितें जाता तूं चॅक कर. मातशें खर जाता. तूं म्हण जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली, आर्गा तुका, महिमा तुका. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली, आर्गा तुका, महिमा तुका. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली, आर्गा तुका, महिमा तुका. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली, आर्गा तुका, महिमा तुका. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली, आर्गा महिमा तुका. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली, आर्गा महिमा तुका. आतां तुवें कितें म्हटलें? तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. तूं मानताय की तेणें शिक्षा, गाये शिक्षा, आमची पातकाची शिक्षा तेजे गाये. त्या गायांनी म्हणटा तुमी बरे जाले. हांवें इतकेंच म्हणून हांवें मानून घेवपाक जाय, जे जेजूच्या आंगार गाये आहले ती म्हाजी शिक्षा, जी जेजून सोंसल्या. हांवें सोंसपाची न्हू, ताका लागून तो म्हणटा त्या गायांनी तूं बरें जालें. तूं आतां चॅक कर. तुजी तुका कितें जायनासलें तूं चॅक कर. तुका कितें जायनासलें तूं चॅक कर. तुमी उठा, तुमी चॅक करा. आतां सद्या ते कुडीन तुमच्या ना दुयेंस. तूं चॅक कर. हांव मागडे वचून करिना. तूं म्हणत राव जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली, जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. तूं चॅक कर. तूं चॅक कर. इतकें सोंपें आहा. तुका कितें जायनासलें करपाक? आं आं सोरपीण जाल्या. आतां उलोवप मारता तुका? आतां उलोवप मारता म्हूण जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो, जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. तुका कळलें हांवें कितें सांगलां पळय तें? पातकाची शिक्षा जेजूचे गाये. पातकाची शिक्षा जेजूच्या गाये. त्या गायांनी देव म्हणटा तूं बरो जालोय. पातकाची शिक्षा जेजूचे गाये. फिजिकलान आपणाच्या कुडीन तेणेन ते घेतले. आपणाच्या कुडीन ते तेणेन घेतले. देवाचें उतर म्हणटा त्या गायांनी तूं ऑलरेडी बरो जालोय, जातलोय न्हू, ऑलरेडी बरो जालो. ज्या दिसा तूं आपणायता त्या दिसा तुजी पेकोवणी.
तूं म्हण जेजू तुज्या गायनी हांव बरो जालो, जेजू तुज्या गायनी हांव बरो जालो, जेजू तुज्या गायनी जालो. आनी पळय तुजी उणी जायत वयतली, उणी जायत वयतली. तुवें मन पयलें बदलूंक जाय हांगा. फारीकपण जालें, फारीकपण जालें त्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवली. फारीकपण जालें त्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवली. जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवली. आर्गा तुका, महिमा तुका. जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवली. आर्गा तुका, महिमा तुका. जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवली. आर्गा तुका, महिमा. तूं चॅक कर, कोणूय चॅक करा कितें करूंक जायनासलें पळय तें. कोणूय चॅक करा तुमकां, तूं कोणाक कितें जायनासलें तें चॅक करा. तुजी पाट दुखताली तूं चॅक कर, पाट दुखता चॅक कर, उठ चॅक कर. तुवें मानताय, तुवें भावार धरलाय पळय तशी तुका पेकोवणी मेवतली. हांवें सांगलां पळय तें. तूं त्या उतराचेर कितको भावार धरता. जेजूचे म्हणटा शिक्षाचे गाये, शिक्षा तेजे गाये. चॅक कर, चॅक कर. हात कोणाय हात वयर कर, कितेंय कर. जायनासलो वयर मारात, वयर नेटान मारात वयर भावार्थान. म्हूण जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. हो लूज धरी नाका, हो मार वयर, हो सकयल घे आनी वयर घाल, घाल नेटान घाल. तूं चिंती नाका हांवें जातलें म्हणून. तूं चिंतशी हांवें जातलें म्हणजे तूं म्हणटा जागना तुजें काम. जालें बेटाक जालें पळय. आतां हा तूं भावार्थान कर न्हू. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली, जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी. आर जाल्लो मनीस आपणाचो हात वयर घालिना फुडें सारको जालो. आतां दुखता मागीर दुखता नाल्यार पळय. चॅक कर. तुका कितें जातालें सिस्टर? आतां म्हूण येता. हां मागणें केलें तें म्हणत राव, म्हणत राव. आनीक कितें उरलां, आनीक कितें जायनासलें, आनीक कितें जायनासलें. आतां म्हूण येतालें एक जालें, आनीक कितें आसलें? आं आतां जाता ना, जालें ती जालें. आनी कोणाचें कितें आसलें? तुका कितें आसलें? तूं परफेक्ट. तुजें कितें आसलें? तुजें जालें उणें, तुजें जालें उणें जागना. म्हूण तूं तुज्या मनाची नवसरणी करिनाय. तूं चिंतिनाय. तुका सांगलें जेजूचे गाये आमची पातकाची शिक्षा. आमी जी पातकां केल्ली तेजी शिक्षा जेजूचे गाये. देवाचें उतर म्हणटा त्या गायांनी तूं बरो जालोय. तूं कितें म्हणटाय? बरो जालोय काय जातलोय? मागीर तूं जालोय नाल्यार जालोय न्हू. तूं नियाळ कर म्हूण जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो, जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो, जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो, जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो म्हणटा म्हणटा तूं पळयतलोय जें करूंक जायनासलें तूं कर. तूं उठ चल कितेंय कर. धांवंक जायनासलें धांव. पळय हांवें हो चलोंक जायनासलो, 5 वर्सां चलोंक नासलो. हो पळय 5 वर्सां चलोंक नासलो, चलोंक नासलो. आतां चलता काय चलना. हांवें बेश्टो हात धरला फाटल्यान. बेश्टो हो हात धरला कित्याक मातसो बॅलन्स केन्नाय हालोवन पडत म्हणून. कित्याक 5 वर्सां तो चलोंक ना. आनी हेंच ताका सजमायलें. आतां ह्या भावाक सजमायता पळय तो. मन जेन्ना चेंज केलें चलपाक लागलो. 5 वर्सां चलोंक नासलो. पांच वर्सां चलोंक ना, आतां चलता. आडावा तेजी घट जाल्ली न्हू. 5 वर्सां मनीस चलोंक ना जाल्यार कितें जातलें? हें सगळें आडावा घट जातात न्हू. पूण उठलो जेन्ना भावार्थाचें उतर दिलें, उठलो चलता म्हणूंक लागलो. पयलें देप मारलें, धाकटुलें मारलें आनी म्हटलें व्हडलें मार, व्हडलें मार, व्हेरी गूड म्हणून फुडें चलोंक लागलो. आख्खो
रावंड मारलो, 3 रावंड मारले. येयल्लो बसोन गेलो गाडयेन आपणाचो चलोन. येयल्लो बसोन हाडलेलो ताका उखलून. वयताना चलोन गेलो आनी आपूण गाडयेन वचोन बसलो. मागणें करूंक ना. आतां हेंच घडटा. हें तुमी उचारणी करता तें हेंच घडटा. जितके तूं उचार आनी बंद करिनाका. कंटिन्युअस आसूं. आतां हें पळय ही उचारणी आहा ती बंद करिनाका आनी तो येतलो बी चोरपाक. तें सांगता कित्याक जॉन 10:10 कितें म्हणटा, तो येता चोरपाक, मारपाक आनी नागोवपाक. म्हणटच तो कितें म्हणटलो, ना तो ब्रदर केला पळय तेन्ना तितक्याच टायमार जाला, पूण तूं देवाचें उतर म्हणत रावता. जेजू तुवें ते गाये सोंसले, त्याच गायांनी हांव बरी जालें. जेजू ते तुवें गाये सोंसले म्हाज्या खातीर, त्याच गायांनी हांव बरी जालें. आर्गा तुका महिमा तुका. जेजू तुवें ते गाये सोंसले म्हाज्या खातीर, त्याच गायांनी जेजू हांव बरी जालें. आर्गा तुका महिमा तुका. सगळें ऑटोमॅटीक तुज्या भितर दुयेंस आसा तें भितरल्यान ऑटोमॅटीक तेजें मॅनिफेस्टेशन जायत रावतलें. 15 दीस तरी मिनिमम हें उतर तुवें कन्फेस करीत रावंक जाय. आनी उणेंत तें उणें 15 ते 30 फावटी एके टायमार. आतां समज आतां तूं बसलें 15 ते 30 टायम तुवें म्हटलें, मागीर तुका टायम मेवलो केन्नाय मोदें 15 ते 30 टायम म्हटलें, अशें 10 टायम दिसाक म्हण. आनी पळय नॅक्स्ट टायम येता तेन्ना तूं म्हणटलें म्हाज्या कुडीन आनी कांयच उरोंक ना. मुळान सावन ताणें म्हटलें मुळान सावन काडल्या. मुळान सावन काडल्या उपरांत तुज्या भितर फळ रावंक शकना. हे मुळान तो झाड काडलें नाल्यार हांगर कांय रावचें ना, ताका आनीक कांय ना. तुज्या मुळान सावन काडलें ताणें. तो म्हणटा मुळान सावन पातकाचो भार आपणें कुर्सार घेतलो. सगळ्या मनशा काळाचो, सगळ्यांचो, खंयच्याय धर्माचो असो, ज्या दिसा तो सोत मानता त्या दिसा ते घडोवन येतले. कळलें कितें जाता तें? आहा कोणाचे भितर आनी उरलां तर 4:11 काड.